सगळ्या संवसाराच्यो संगती आयकून, सगळ्या मनशांक आनी खबरो आयकून जर सोम्याचें उतर म्हज्या जिवितांत हांव आयकना जाल्यार व्यर्थ म्हजें कान आसोनी ते बाप फायद्याक नातलेलें. हें काळीज तें सोम्या खातीर, हें काळीज सोम्या खातीर. जर म्हज्या काळजान सगळ्यो संवसारी संगती आटोवन सगळ्यांचो मोग करना, जर म्हज्या सोम्याक तातूंत जागो ना तर म्हजें काळीज व्यर्थ. तें काळीज न्ही, फकत मासाचो कुडको मात्र. ह्या सोम्याच्या सदरेंत आसतना सोम्याची बोगणां कितें म्हणलें समजोवया. इजाया प्रवादीचें पुस्तक, 1 अध्याय 3 वळ. सोम्याची बोगणां ताच्या परजे खातीर प्रवाद्या मुखान तो सांगता. Isaiah 1:3. इस्रायलांत आपणाक खावण घालच्या पाड्याक सयत ताच्या धन्याची वळख आसा. इस्रायलांत आपणा बातेन घालच्या एका कात्याक सयत ताच्या धन्याची, ताचे कबडदरे घेवच्याची ताका वळख आसा. पूण इस्रायलांत म्हज्या परजेक तांची जतन घेवच्या, तांचो देव जावन आसच्या म्हजी वळख ना. म्हाका ते आयकनात, म्हाका ते वळखनात. देवाचो शिनवो मनशा थंय उसारचो. एका मन जातीक सयत ताका खावण घालच्या, ताची जतन घेवच्या व्यक्तीची वळख आसा. आमच्या सभोवारी पळयता हांव, आमच्या कुटुंबांत घरांत एका मन जातीक, एका माजराक, एका पेट्याक सयत ताका खावंक घालच्या मनीस येता आसतना शेपटी हालयता, लागीं येवन बसता, मोग दाखयता आनी मोग आशेता. पूण आमकां मनशांक रसण्याचें शिखर जावन आसल्यांक, बोगणांचें तुपें जावन आसल्यांक आनी चिन्नांचे भांडार जावन रसल्ल्यांक आमकां देवाची वळख, देवा थंय बोगणां कितली जिवी जातात. तोरेपटी त्या पाड्या, खात्या आनी मनजाती प्रास पास्ट आमी. कित्याक कळीत आसोनी कळीत नातले बरी करच्यांत, देवाक पळोवनी पळयनातले बरी करच्यांत, ताचो ताळो आयकोनी आयकनातले बरी करच्यांत, ताणें दिवची जागवणी कळीत आसोनी कळीत नातले बरी नटन करच्यांत आमी उंचली. आमकां कोणीय शिकयचें म्हणना. देवाचो शीन, देवाचें दूख दिसता तरी पाठ करन हासच्यांत, आमच्या संवसारांत बुडोवन आसच्यांत आमी हुशार. ह्या सोम्याच्या सदरेंत आसतना असल्या गणितां, संगती आनी चिंतां खातीर, उतरां खातीर ताच्या लागचें बोगसाणें मागया. ताका नेगार केल्ल्या खातीर, ताका फावो तो मान आनी मोग दिनातले खातीर ताच्या लागचें बोगसाणें मागया. ताका मोग दिना जाल्यार, ताका फावो तो मान दिना जाल्यार तो काळजान जागो कसो घेतलो. ताका देव म्हणून खऱ्यान वळखना जाल्यार, तोंडा उतराचो सैलाप मात्र म्हण तुमी उलयला जाल्यार, फकत कंथारांनी आमचो देव म्हण सांगून आमच्या कर्तवांनी तें ना जाल्यार अजापां कशी जातली आमच्या जिवितांत. जिविताक अर्थ कसो मेळटलो. किर्तनकार म्हणटा, पवित्र मुस्तायकी नेसून सोम्याच्या मंदिराक येजय. पवित्र मुस्तायकी नेसून येवची म्हळ्यार पवित्रपण, बरेपण, त्या देवा ती मोग नेसवून येवचो. ताच्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणा फावो जायत. नितळ काळजाच्या मनशाक, नितळ काळजाच्या मनशाक. मगळ भाव भयणीनो, त्या बोगणा खातीर, तसल्या व्यक्तित्वा खातीर
देवा लागीं मागया. काळजांत आमच्या ताचे ती मोग रमल्या शिवाय आमची उतरां, आमची मागणें फकत उतरां मात. त्या देवा कडेन तो मोग मागया. ताचो मोग करची सखत मागया. ताचो मोग करचें बेसांव मागया. ताचो मोग करची गरज समजूनच्यो आशिर्वाद मागया. म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, मोलादीक तूं जिणेन म्हज्या. म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, मोलादीक तूं जिणेन म्हज्या. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करता. म्हणया सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव आराधन करता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव आराधन करता. सगळ्या म्हज्या सक्तीन हांव तुका दिनवासता. सगळ्या म्हज्या सक्तीन हांव तुका दिनवासता. कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. 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 म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, मोलादीक तूं जिणेन म्हज्या. म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, मोलादीक तूं जिणेन म्हज्या. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव आराधन करता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव आराधन करता. सगळ्या म्हज्या सक्तीन हांव तुका दिनवासता. सगळ्या म्हज्या सक्तीन हांव तुका दिनवासता. कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव.
कित्याक तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सगळ्या काळजान मनान सक्तेन तुका दिन वाचता. कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो राय, कित्याक तूं म्हजो रचणार, तूं म्हजो पोसणार, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजें सर्वस्व. जर ह्या आध्यात्मीक शिखराक हांव पावलो जाल्यार हाय कितलें बरें आसलें देवा. सगळ्या वस्तू प्रसड तुजो मोग करूंक म्हाका फावो जाल्लें जाल्यार कितलें अपुर्ब्याचें आसलें देवा. सगळो संवसार विसरून तुजे थंय जिविताचो अर्थ सोदचें, उदार काळीज आनी समजणी त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हाका मेळ्ळी जाल्यार कितलो बागी हांव, कितली बागी आमी. देवा ह्या देण्या खातीर मागता वास, ह्या देण्या खातीर मागता हांव तुजो मोग आमच्या काळजांनी तुज्या पवित्र आत्म्या मुखान तूं वोत वोत म्हण मागता हांव. तुजो मोग आमच्या काळजांनी तूं वोत, तितलेंच पुरो. उरलें सगळें त्या फाटल्यान आमकां मेळटलें. मौनपणान थोड वेळ सोम्या मुखार फाटल्या जिवितांत ताणें आमचो केल्लो मोग आनी ताका फावो तो मोग हांवें वैयक्तीक रितीन म्हज्या कुटुंबान वैयक्तीक रितीन दिलागी. ताणें दिवच्या बरेपणाक हांवें करचें वा हांवें दिवचो मोग तें अणुपात वा तें प्रोपोर्शन कितलें मॅच जाता, कितलें ताळ पडटा. तो दोनी हात उसोवन आमचे कडेन पटलून धरूंक येता आसतना कितले हात उसोवन हांव ताचे कडेन त्या सांग गेलां. तो म्हाका दीस आनी रात पळयतना हांवें ताका कितलें म्हजे दोळे कंसून पळयल्यात. ताचें पवित्र काळीज म्हजे खातीर घायेतना म्हज्या काळजांत कितलो ताका हांवें नाजूकेन सांबाळ्ळा. म्हज्या कश्टांनी ताचे कडेन येतना तो म्हाका आयकता, पण ताका आयकोंक म्हजे कान कितले दिल्यात. ही कूड ताणें दिल्या, ही मोत ताणें दिल्या, ह्या बोगणांची सकत दिल्या. त्या बोगणांनी त्या सोम्या कितलो बोगला, त्या चिन्नांनी ताका कितलें आटयलां आनी ह्या कुडीन ताका आमी कितलो नेटयला. आमकां साऱ्यां मौनपणान इल्लो वेळ समेस्त उबी रावया. देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया. बापान पाटयल्या आनी जिसून बसयल्या आनी दोन दितांक देर दिल्ल्या त्या प्रवाद्यांक प्रेरण दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमी लारेण मागयोन आमी गव्या गीत पवित्र आत्म्या, स्वादीक आत्म्या, पवित्र आत्म्या तो आमचे मध्य देवणे तुमच्या करतलेंत पान संको इकरा. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनु ए. स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरांक ये. स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनु ए. स्वाधिक
आत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओं को ये स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोनोये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओं को ये स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनोये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओं को ये बापान पाटलेल्या पवित्रत्म्या जेसून बासलेल्या पवित्रत्म्या दमदूतां दैर दिल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यां प्रेरणतु पवित्रत्म्या बापान पाटलेल्या पवित्रत्म्या जेसून बासलेल्या पवित्रत्म्या दमदूतां दैर दिल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यां प्रेरणतु पवित्रत्म्या आमचे उभार म्हणूया स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनोये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओं को ये विस्मित भूतेना पवित्रत्म्या जीविताचीस पवित्रत्म्या बलायके तारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येऊच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनोये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैराओं को ये हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दैविकत्म्या पवित्रत्म्या दिवदथायु ध्यानांशत्म्या आमच्या पवित्रत्म्या जीवच्या दातारा देण्याच्या दातारा कृपे सावरा हालेलुया. जुवांचे तिसरें पत्र दुसऱ्या तावन 4थें वाक्य. मोगाच्या इश्टा तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसल्या बरी तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगती तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. तूं स्वादिकपणी जियेताय म्हूण हांगा आयिल्ल्या थोड्या भावांनी सांगल्या वेळार म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही. निजाकी सताच्या वाटेन सदांच तूं विश्वासी जावन समकलाय. म्हजीं भुरगीं सता प्रमाणे जियेतात म्हणली खबर आयकतना
म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास वर्तो संतोष दुसरो ना. देवाचें उतार हें. देवाची वडपकार. बशा मोगाचें. आज आमी एक भोव प्रमुख संगत विशय हांव हातूंत ध्यान करना आसा मोगाचें. आत्मीक भलायकी आमच्या जिवितांत भोव गरजेची. लौकीक भलायकी, कुडीची भलायकी गरजेची, आर्थीक समृद्धी गरजेची, आमकां बरें नांव, बरें वेपार तें सर आमकां जाय तरी हे वासाप सांगता ह्या सर्व सांगाता आत्मीक भलायकी भोव गरजेची. आनी जर तर ह्या आत्मीक भलायकेन एक मनीस जियेता जाल्यार आत्मीक शेतांत आशिल्ल्यांक वर्तो संतोष भोगता, सर्वेस्परा देवाक वर्तो संतोष भोगता. आज हांव हातूंत नियाळ करतलें हांव आत्मीक भलायकेच्या म्हत्वा विशयंत. ह्या संवसारांत ह्या सगळ्या आमी आटापचें जाल्यार दोन तरांचे राज आसा. ताका म्हणटा आमी एक उजवाडाचें राज आनी एक काळोखाचें राज. आनी एक तरान म्हणचें जाल्यार जेजूचें राज या क्रिस्त थंय आसचो स्पिरीट या एंटी क्रायस्ट एगेन्स्ट असो. ह्या दोन राजांच्या विशयंत आमी जाणा जाल्यार आत्मीक भलायकेचो म्हत्व हांव हातूंत जाणा जाता. पवित्र पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार जेजू ताजी सुवार्ता प्रारंभ करतना पयलें चड म्हत्व दिता केवळ बाप म्हणून मात्र न्ही, जे देव म्हळ्यार बाप म्हणून मात्र न्ही, देव म्हळ्यार देवाचें एक राज आसा म्हणलें चिंताप लोकांक तो शिकयता. सामतेवाच्या 5व्या अध्यायांत 3रे वाक्य 8 भागेंत पयलें म्हणटा आपूण दुर्बळी म्हूण आसात ती कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें. म्हळ्यार तेका सर्गींचें राज म्हणलें एक कॉन्सेप्ट आसा. आनी 10व्या वाक्यान म्हणटा नीती पासत दगदणे भोगतात ती कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें. त्या देखून एक आमी उडास दवरया. देवाचें राज म्हणलें एक कॉन्सेप्ट आसा आनी देवाचें राज न्ही जाल्लें आनीक राज आसा. आनी त्या देखून आमच्या बापा मागणें समेजेचो शिकयत आसतना सामतेवाच्या 6व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान म्हणटा पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजें राज येवं. म्हळ्यार तुजें थंयसर राज आसा तें हांगासर येजय म्हणून हांवें तुवें मागोंक आसा. तर हांव हातूंत जाणाव जेजून पेद्रूक सांगलें खडपाचेर जेजू पेद्रू म्हणल्यार खडपाचेर हांव म्हजे पवित्र सभा बांदता म्हणून. तें वाक्य स्पश्ट तरान हांवें तुवें अर्थ केलें जाल्यार सामतेवाच्या 16व्या अध्यायांत 16वें तावन 19वें वाक्यांत थंयसर जेजू विचारता हांव म्हळ्यार कोण म्हणून. आनी थवळ पेद्रू थंयसर जाप दिता. सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवासोबत, तूं मागलोलो, तुजे थंय देवाचो स्पिरीट आसा, देवाच्या स्पिरिटांत तूं मागलोलो जावन आसाय, तूं देवाचो पूत म्हणटा. आनी थवळ मुंदोर म्हणटा थवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें जाल्लें कोणी मनशान न्ही बगार सर्गींच्या बापान. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिजेर जैत उरूंक शकचे नात. आनी हें वाचता आसतना आमकां भोगता गे मुस्तुबटी पेद्रू म्हणल्या व्यक्तीक जेजू आपल्या थाजे त्या व्यक्ती वयर पवित्र सभा बांदता म्हणलें चिंताप आमचे मदें वळटा. हांगासर पेद्रूचेर न्ही बगार सोमेन जेजू म्हणटा तुका आयलें चिंताप तें खंय सरतावन देवा बापान तुजें तें घाल्लें, देवा बापाच्या आत्म्यान तुजें तें घाल्लें. आनी त्या देखून असल्या चिंतपा वयर
असल्या आत्मीक सत्ते वयर हांव मुजे रास बांदता आनी ह्या आत्मीक सकत कितें देवातावन वळची आत्मीक सकत आसा त्या सक्ते वयर देवाचें रास बांदचें. पेद्रू तर नेक्स्ट वाक्यान आमी पळयता 16व्या अध्यायान 22व्या वाक्यान पळयता स्वामीन जेजू मरण आनी जिवंतपणा विशयी उलयत आसतना थंयसर म्हणटा पेद्रून ताका कुशीन आपूण म्हळें देव तूं निर्मिना जावं सोमिया तुका तें किदेंच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू तें घेवन म्हणा लागलो मुजे सरसलो पयसर सयताना मुजे वाटेर आडकळतो तो फातोर तूं. पळया पेद्रू म्हणलो कूड दीस एक अर्थ कन काण जाय. पेद्रू म्हणले कूड दीस आत्मो चेंज जाता. पयलें देवातावन आयिल्लो आत्मो थंयसर पेद्रूक सांगयता तूं जेजू क्रिस्त. दुसरें त्या देवातावन नीज जाल्लो आत्मो येयलो रावलो आनी त्याच कुडी मुखांतर तो उलयता आनी तवळ त्याच कुडीक उद्देशिसून स्वामी जेजू म्हणटा मुजे सरसलो पयसर सयताना. तर उडा स्टोरिया हांगासर दोन तराचे स्पिरिट्स ह्या दोन तराचे आत्मे आसात. एक देवाचो आत्मो आनी एक देवाचो न्ही जाल्लो आनी एक आत्मो. हाचेर हांव तूं इल्लें चड आतां नियाळ करता. पोरण्या सोल्ल्यांत एलिया म्हणलो एक बळिश्ठ प्रवादी आसलो. देवाच्या आत्म्यान बरलेलो बळिश्ठ एक प्रवादी आसलो. नव्या सोल्ल्यांत जुवांव पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जेजूची वाट तो तयार करनासलो. हांगासर हांवें तुवें नियाळ करी जाय. थंयसर एलियाची कूड दुसरी हांगासर सांजुवांची कूड दुसरी पूण तांचे तें वळसो आत्मो एकच तांचे विरोधाचो आत्मो एकच. परत सांगता त्या एलिया थंय कूड दुसरी या जुवांव थंय कूड दुसरी. एलिया थंय वळसो आत्मोय एकच आनी ताका दुस्मान खंयचो आसा तो जुवांव की तो दुस्मान तें गरजेचें. हांवें इल्लेशें आमी नियाळ मुंदरसो नियाळ करया. मालाकी ग्रंथाच्या 3 अध्यायान 23 वाक्य म्हणटा पळया एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो तुमी स्वता तो सोमी औचित्य आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकता तो खराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबाराचो सर्वेस्पर. आनी 23 वाक्य थंयसर म्हणटा पळया सर्वेस्पराचो वर्तो भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवादेक तुमचेशी धाडटलो. तो बापायचीं काळजां भुरग्याशी व्हरतलो आनी भुरग्याचीं काळजां बापायशी व्हरतलो. एलिया तुमी जाणात मालाकी जेजू क्रिस्तेवांच्या इल्ल्या तेंपा पयलीं आसलो तो प्रवादी. 11च्या 9 सोलो सुरू जावच्या पयलीं आसलो तो प्रवादी. तो म्हणटा एलियाक परत हांव तुमचेर धाडटलो. म्हळ्यार एलियाची कूड न्ही एलिया थंय खंयचो देवाचो आत्मो वळोवन आसलो तो आत्मो परत धाडटा आनी तो थंयसर बरें करतलो देवाच्या रासा विशयी सांगतलो. आनी हें साम्यत आमी पळयता जेजूच्या ह्या उतरांनी. जेजू मातेवाच्या 11व्या अध्यायांत 11व्या 14व्या वाक्यान अशें म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान तर जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट जावन आसलो ताजे प्रास व्हरतो. स्नान तर जुवांव आयिल्ल्या काळांत आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारांत तें स्वाधीन करूंक पळयतात. जुवांवच्या काळा पर्यंत घडोवंक आशिल्लें सर प्रवाद्यांनी आनी नियम शास्त्रांनी पयलेंच सांगून दिल्लें आनी हें तुमी मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तस्सो तो येवचो आसलो एलिया. तस्सो तो येवचो आसलो तो एलिया. आतां हांगासर पळया एलिया एका कुशीन जुवांव आनी एका कुशीन दोनी ते आत्मो कितें हांवें सांगलें एकच म्हणून ते आत्मो एकच शिकाप शिकोनासलो तें जावन आसा देवा सरशीन येवंक तो उलो. एलियाक आमी पळयता पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायान 18व्या अध्यायांत 21वें वाक्य म्हणटा एलियान सगळ्या परजे मुखार येवन म्हळें आनीक कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून रावतल्यात. सर्वेस्पर देव तर ताजो पाटलाव करा.
बाल तर तासो पटलाव कर पूण लोकांक ताका जाप दिले तो म्हणटा खंडन करता तुम्ही बाल देवाचे तुम्ही पटल्यान लागल्या जाल्यार ते सारकें न्ही देवातय परतया म्हणटा. आनी सांज जुवांव आमी पळयता सांज जुवांवच्या 3ऱ्या अध्यायान पयल्या वाक्यांत थंयसर अशें बरयलां त्या दिसांनी स्नान जातर जुवांव जुदेच्या अरण्यान दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो तुमची पत्की जिणी बदला कित्याक सर्गीचें रास लागीं पावलां. एलियानी तेंचं तशें केलें सर्गा कुशीन येया त्या जुवांवनी तेंचं तशें केलें सर्गा कुशीन येया आनी थंयसर पळया दोगांयनी निश्चें तें उस्तूर आमी पळयता एलियाच्या विशयांत आमी पळयता दुसऱ्या रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 7वें आनी 8वें वाक्य अशें म्हणटा रायान तांकां विचारलें तुमचेशीन येवन तुमकां हें सगळें सांगलोलो मनीस कसो आसलो. तांणी जाप दिली तो एक लोवेंदोकलो न्हेसिल्लो आनी तांणी आपल्या कमराक सामड्याचो एक पाटो बांदलो तेन्ना तो उद्गारलो वो तिसबेसो एलिया आनी ताजें उस्तूर पळया. आतां सांजुवांचें पळया सांजुवांच्या विशयांत माथेवांत च्या सुवार्तेन 3ऱ्या अध्यायांत 4थें वाक्य म्हणटा जुवांव खऱ्या लोवेचें उस्तूर न्हेसल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदलो धेंपें आनी रान व्हांवन ताजें काडून सामड्याचें फाटो तशेंच ह्या खऱ्या लोवाचो दोगलो आनी परत वो एलिया असलेंच खाण खाता आनी आमी पळयता रायाच्या पयल्या पुस्तकान 17व्या अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा कावळे ताका सकाळी आनी सांजेर उंडो आनी मांस काडून दितले आनी तो व्हळ्यांतलो उदक पियेतलो. आतां पळया हे दोगी रायाचें खंडन करतात हो स्पिरीट रायाचें खंडन करता. पयल्या एलिया पळया पयल्या रायाच्या पुस्तकान 18व्या अध्यायान 16वें तावन 18वें वाक्य म्हणटा आहाब एलियाक मेळोंक गेलो ताका देखतस ताणें म्हळें इस्रायलाचें कर्ग तुंसुमू. एलियान जाप दिली इस्रायलाचें कर्ग हांव न्ही बगार तूं आनी तुजें कुटुंब कित्याक तुमी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पळोवंक नात आनी तुमी बाल देवा फाटल्यान गेल्यात. अशेंत सांजू आमी रायाक खंडन करता आनी म्हणटा माथेवाच्या 14व्या अध्यायांत 3रे वाक्य हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियेसाक लागून जुवांव कैद करून बंद्यान घाल्लो कारण तुवें तिका 2 घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवांवन ताका सांगलें. सो हेरोदीक थंयसर तो खंडन करता. आतां पळय जाय दोगांयचें मिसांव तांकां मिसांव वेळार दुबाव आयलो दोगांयकी दुबाव आयलो. हांगासर एलियाक आमी पळयता पयल्या रायाच्या पुस्तकान 19 अध्याय 4थ्या वाक्यान म्हणटा तो आराण्यांतल्यान एका दिसाची वाट सोमकोन गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशिल्लो. ताणें म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही. आनी सांजू हांव म्हणटा ताजीं बोगणां पळया माथेवाच्या 11व्या अध्यायांत थंयसर 2रे आनी 3रे वाक्य म्हणटा थवळ क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बंदेंत आसलेल्या जुवांवच्या कानान पडली आसता ताणें आपल्या शिसांक जाण जेजू लागीं अशें विचारूंक लागलें येवचो असो तो तुमचो वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयसय. हाकाय हांगासर आच्या मिसां विशयान एलिया विशयान म्हाका नाका पुरो म्हणून सांगलो जाल्यार जुवांवे सांगता हें कितें घडोवन आसा हांव कित्याक बंदेन आसा थंय तेंचो सवाल विचारता जियोवचें गरज आसा की तुमचो गी म्हणलें थंयसर दुबाव येता. आतां भोव गरजेचें पळयसय हांवें सांगलें 2 स्पिरीट एक उजवाडोचो स्पिरीट एक काळो कसो स्पिरीट. उजवाडोचो स्पिरीट एलिया थंय तसो स्पिरीट जुवांव थंय आसलो आनी तांकां आसलो दुस्मान एकच तांकां आसलो दुस्मान एकच तो काळो कसो स्पिरीट. पळया पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायान 2रे वाक्य म्हणटा ह्या दाळा त्या एलियान 450 बाल प्रवादींक जिशी मारलें गे पावस 250 केलें गे देवाच्या राजा विशयान लोकांक पातयणी दिवन त्या बाल देवा कुशीन आसल्यांक देवा कुशीन गुंडायलें गे. तक्षण ती जेझबेल रायाची बायल म्हणटा रायाची बायल जेझबेल म्हणटा जेझबेलान एका दुताक एलियाशें धाडलो आनी ताका अशें सांगूंक लायलें फाल्यां येस वेळार जें कितें तुवें तांचे मदल्या हर एकल्याच्या जिवाक केल्लें तें हांव करिना जायन जाल्यार देव म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर शिक्षा लावं. हांगासर
ते कितें तांकां तांच्या जिवाक कशें तुवें तकली कापयली तस्स प्रमाणे हांवें तुका जिवीश मारता, तुजी तकली हांव कापयता म्हणून ती 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 शपथ घालता. आनी सांजुआंवच्या विशयान पळया, सांजुआंवक माथेवाच्या अध्यान 4 अध्यान 8वें वाक्य तावन पळया. पूण ती आपल्या आवयच्या शिकवण्यान अशें म्हणाली, स्नान जाता जुआंवचें सीस एका तापकान घाल म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें गेल्ल्या सफोताक लागून आनी जेवणाक बशिल्ल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडोवन तिणें मागिल्लें दिजय म्हणून ताणें फरमायलें आनी जण बंद नासल्या जुआंवचें सीस कापयलें. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जेझेबेल राणी ह्या एलियाचे ताजे थंय स्पिरीट आसलो, त्या कुडीक खाडीचे ताजे तकली कापीचे म्हणटा. पूण तो एलिया जिवा समेत सर्गाक वता. जेझेबेल मोरता आनी मातयेक येता, कूड विंगड जाली. पूण त्या आत्मीक सकत काळोखाची सकत ती सोडना. हांगासर जुआंव आयलो, तस्से लक्षणान आयलो, तो स्पिरीट ताजे थंय आसलो. हांगासर काळो कसो स्पिरीट थंयसरी पटलाव करून येता आनी म्हणटा म्हाका ताजी तकलीच जाय, म्हाका एका थापकांत ताजी तकली हाडली. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार मोगाचें न्हू, केदाळा हांव आनी तूं देवाच्या शेतांत वावर करतांगी काळो कसो सकत म्हाका आनी तुका उपाद करणच आसता. पयलें धर्मदुत्या कालारी तशेंच केलें, उपरांत तशेंच घडलें, आजुनूय तशेंच घडटा. हांवें तेंचे आमकां क्रिस्तांवांक कित्याक अशें तोंदरे, खंयसर उजवाड आसा थंयसर काळोख दोग तो पळयता आनी एकानी एका रितीर उजवाडाच्या मनशांक उजवाडचो आत्मो आसच्या कडेन त्या कुडीक तो लागाड काडूंक पळयता. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार सांजुआंवन कितें केलें, कित्या खातीर ताजी 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 कूड ताजी तकली कातरूंक, कित्याक तो जेझाबेल असो थंय आसलो स्पिरीट, तसो हेरोदियासाचेर आसलो तो काळो कसो स्पिरीट ताणी आनी कित्या खातीर तें काडयलें म्हळ्यार आमी जाणाव मातयेवाच्या 11व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत थंयसर सुमी जेजू म्हणटा, स्नान जाता जो आयिल्ल्या काळांत आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. म्हळ्यार पातकां बुकसयम आमकां सरकाराचो वचोंक जाय, आमकां भितर येवंक जाय म्हणून हट्ट धरन प्रार्थना करतात, उपास करतात, मागणें करतात, बोरीं कामां करतात, कितले कश्ट दायल्यार सोंसून म्हणल्या बरें सरकाराच्या भितर वचोंक प्रयत्न करतात, जुलमेन फोर्सान म्हणे सरकाराचा वचोंक पळयतात. थंयसर असल्या क्रिस्त विरोधी आत्म्याक कितें जाय सय, क्रिस्त विरोधी आत्म्याक ह्या संवसारांत उडास दवर हांव मागीर सांगता तुमकां आखेर येताना कळटलें, ह्या संवसारांत आत्मे मोलाक विकतात, मोलाक घेतात. जीव मनशाचो जीव कितें आसा, आत्मे म्हळ्यार मेल्या उपरांत न्ही, जीव मनशाचो जीव कितें आसा तो मोलाक घेवंक, तो कशें म्हणी पोसलावन घेवंक तो तो क्रिस्ताचो विरोधी आत्मो सदांच प्रयत्न करता. आनी हें आमकां उगडापण पुस्तकांत आमकां वेता आसतना कळटा आनी मुखार आमी नियाळ करता थंयसर पावता. वो क्रिस्त विरोधी आत्मो मनशा जिवाचो तो कितें जिवाचो म्हळ्यार सरकाराचो कसो आत्मो तो कशें म्हणी कर्ण तो बिगडोंक तो पळयता. कित्याक ताका सरकाराचो तो आत्मो वचोंक ताका ना. उडास दवरिसय कितें सगळें संवसारार घडटा तें सगळें घडचें आत्म्याच्या स्पिरिटान, इन द स्पिरीट वर्ल्डार घडल्या उपरांत ह्या संवसारांत घडचें जावन आसा. आनी त्या देखून हेब्रो घरांक बरयल्ल्या 11व्या अध्यायान 3रें वाक्य म्हणटा, देवान आपल्या उतरां वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टीक पोडांतल्या तावन उब जाला. दिश्टीक पडचें सगळें कितें हांगासर झगडें जाता, कितें हांगासर खून जाता, कितें हांगासर बरेंपण घडटा, कितें हांगासर वायट घडटा, त्या आत्मीक शेतांत पयलेंच तांकां दिसता मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून थंयसर तावन येवचें उडास दवरा. आत्मीक शेत त्या आत्म्याच्या स्पिरीट वर्ल्डांत हांव थंयसर हरियेक जाल्लें कळटा. आमी पळयता जॉबाच्या पुस्तकांत जॉबाक ताका कांय आपडिचें जाल्यार, ताका कांय नश्ट करी जाल्यार पयलें सैतान वचून देवाडे परमिशन विचारता. आनी थंयसर ताका स्पिरीट वर्ल्डांत आत्म्याच्या
थंयसर परमिशन घेतल्या उपरांत मात्र तो ताका आपडूंक शकता, थंय ताका आपडूंक शकता. हांव वेळाच्या अभावा वरवीं हांव तें वाचिना, तुमी घरा वचून वाचत. पयलो ग्रंथ जावन दी, दुसरो ग्रंथ जावन दी, जॉबाचो तुमी वाचल्यार थंयसर मस्त क्लियर कन्न आसा. आमी पळयता नव्या सोल्ल्यान जाल्यार थंयसर बूक ऑफ ॲक्ट्स म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी धर्मच्या कृत्यांत 8व्या अध्यायान आमी थंयसर पळयता. थंयसर सिमांव म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो, जायतीं जादूगारां करतालो, जायतीं मंत्रां करतालो आनी जायत्यां तो बारीक व्हडलो मनीस म्हूण ताणें रुजू केल्लें. ताजे ते असलो आत्मो खेदाळा गेलो. खेदाळा पेद्रू आनी थंयसर आयले. त्या देवाच्या आत्म्या मुखांतर तो आत्मो पयस सरूंक शकलो. तो आत्मो पयस सरूंक शकलो. घरा वचून वचा 8वो अध्याय थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटा. आमी पळयता 16व्या अध्यायांत थंयसर सांपवल येता आसतना एक गुलाम चेडूं ताका तें कालें बोलमें सांगून आसलें. मुखार अशंत जाता आनी मुखार अशंत घडटा. त्या बोलम्याच्या सक्तीक कळटा मोगाच्या न्हू. मुखार अशें करता स्पिरीट वर्ल्डान मुखार कितें घडटा तातूंय कळटा. आनी ते बोलम्याचें चेडूं ताका ते म्हणटा आळे हे जावन आसा देवाचे मनशा, हाचे वो देवाचे मनशा म्हूण ताका दाखयता आसतना थंय सांपवलो ताजे तें आसची ते खोटो स्पिरीट कितें आसा ताका भायर वचूंक फरमायता. आनी उपरांत थंयसर लोक कसो म्हणी तूं हांगा निवटी वच सायबा म्हणटा. कित्याक थंयसर आसल्या एंटी क्रायस्ट स्पिरिटाक थंयसर क्रिस्ती देवाचो स्पिरीट थंयसर वळोवंक नाका. थंयसर ताका वळोवंक नाका. जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्मो घेतल्या वेळार आमी पळयता 6 मत्तेवाच्या 4व्या अध्यायान 3 ताळण्यो येतात. वेळाच्या अभावान 3ऱ्या ताळणेक मात तुमचें एटेन्शन दिता. थंयसर पळय थंय म्हणटा उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची राजा ताज्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशे जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितालो. तेन्ना जेजून म्हळें, चल हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकेन बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर. कितें दाखयता सैतान? आळे देवाचे रास सोड. हांगासर बरी रास आसा ती तुज्या हाताक दिता. हांगासर आनी एक रास आसा, हे रास पुरो तुज्या हाताक दिता. आनी एक रास तुका दिता, ये म्हाका नमस्कार कर. आनी स्वामी जेजू म्हणटा, चल हांगासो सैताना, म्हाका देवाच्या रासाक मात्र हांव नमस्कार करता, देवाच्या रासाक मात्र हांव तकलीफाक गायता. आनी तक्षण पवित्र पुस्तक म्हणटा ती ताळणी जाल्ल्या कुडले सैतान ताजे तोंड पयस येता. आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयता थंयसर नेबुकदनेझर राय आसलो. हांव घरा वचून तुमी वाचा 3रो अध्याय. थंयसर नेबुकदनेझराय 90 फीट हायट भांगाराची मुर्ती कारण ताका नमस्कार करूंक सांगता. आनी कोण पुरो नमस्कार करनात तांकां उज्यान घालचें तो जुशी मारता म्हूण सांगता. आनी हे थंयसर देवाचे व्यक्ती त्या भांगाराच्या मुर्तीक थंयसर काले नमस्कार करूंक आयकनात. आनी थवळ त्या आयकनातल्या वेळार तांकां शद्रक मेशक आनी अबेदनेगोक आपोवंक धाडटात आनी म्हणटात, तूं ह्या राजा कुशीन गोवानाय जाल्यार तुजो जीव आमी काडटा. आनी राय फरमायता तांकां बांदून घालूंक, बांदया टायट बांदा, आनकिल्ले कश्ट जाता आमकां कळटा मोगाचो न्हू. खंयसर देवाच्या राजा जावन आनी एका राजाक आमी आयकना जाल्यार आमकां एकलीने उपाद दितात. आणकी सर ताका उपाद कर, आणकी सर ताका दगदी, आणकी सर खानून हाडणे, आणकी सर ताका बॉल कर, कशें म्हणी दगदी, कशें म्हणी कर म्हण थंयसर घडटा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर ह्या हांकां उज्यान घाल्ल्या वेळार देवाचें रक्षण तांकां राखून व्हरता. आनी उपरांत तांकां सगळें मान आनी गौरव मेळटा. आमी तें पूर्ण जाता इसाया प्रवादाच्या 43 अध्याय पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यान तें सांगलें तें उतार, तूं उदकान गेल्यार बुडोवन असो न्हय, ह्या उज्यान पडल्यार लासचो न्हय म्हणलें रक्षणाचें उतार थंयसर पडटा. आखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू आमी नियाळ आतां गंभीर तरान करेस. अक्रेक वांजेलाच्या अक्रेक खंयचो पुस्तक आसो, अक्रेक असो पुस्तक उगडापणाचो पुस्तक. आनी ह्या उगडापणाच्या अक्रेक येता आसतना 22 अध्याय आसात, 18व्या अध्याय येता आसतना थंयसर आमी पळयता बाबिलोनाचो विभाड. घरा वचून बरेंकन वसा, बाबिलोनाचो विभाड. आनी हे बाबिलोन काल जावन आसा. दुसरें वाक्य म्हणटा तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, सर्गींतावनाचो ताळो म्हणा लागलो,
पडलें ते महाबाबिलोन ते देवसराचें सण आनी अशुद्ध आत्म्याचें ठाणें जावंक पावलें. वय ठाणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचें, कारण ताच्या कामोतरेचो विकाळ वायन सर जनांगां पियेल्यांत. पृथ्वेच्या रायांनी ताजे कडेन व्याभिचार आदारला आनी पृथ्वेचे व्यापारी ताच्या दुर्विलासान ग्रेस्त जाले. तेद्वा सर्गींत हांव आनी एक तळो हांवें आयकलो. म्हज्या लोकांनो, तांचे तावन भायर सरा, ताच्या पातकांनी तुमी वांटो घेनाकात, ताचेर धाडलेल्या कर्गांनी तुमी भागीदार जायनाकात. पळया, थंयसर बाबिलोन म्हळ्यार व्यापाराचें केंद्र. ह्या व्यापाराच्या केंद्र सगळें पाड जालां आनी थंयसर देवाच्या मनशाक सांगता तुमी तातूंत भागीदार जायनाकात. 8वें वाक्यात घरा वचून वाचा तुमी. भार एक अर्थभरीत तें थंयसर बरोवन घाला. थंयसर पळयलें जाल्यार कितें व्यापार जावन आसलें पळया. पृथ्वेले व्यापारी ताचे खातीर रडतले आनी विळाप करतले. कित्याक? ह्या फुडां ताचो माल मोलाक घेवंक कोणी आसचो ना. खंयचें बरो माल? भांगार, रुपें, मोतयां, मणकां, नाजूकसण, जांबळी, रेशीम, रक्तांबर लुगाट, सर तरेचे सुगंधी रुगाट, थरावळ धड्याच्यो आनी मोलादीक रुखाडाच्यो वस्तू, पितुळेचे, लोंकडाचे आनी चंद्रकांत पत्राची आयदनां, लवंगां, रक्ताबळ, दुंपू, परमुळेक तेलां, परमुळेक सांबार आनी संभराणी, वायन आनी जैतुना तेलां, दोळल्लें पीठ आनी गंव, गोरू वंप्रास, बोकऱ्याचे हिंड, घोडे आनी रथां. आतां हो भारी एक प्रमुख वांटो. 11वें शब्द गुलाम. आमच्या कोंकणी बायबलार शब्द खैदी म्हणून बरयला आनी थंयसर परत्या तें सकयल एक्सप्लेनेशन दिलां. मूळ पाठ मनशाचो जीव. इंग्लीश बायबलान, कॅथोलीक इंग्लीश बायबलान बोलान ह्युमन लायव्स म्हळ्यार खोल वेव्हार जावन आसा संवसारार. हांवें तुवें चिंतल्या बरी, भांगार रुपयाचो वेव्हार मात्र न्ही, त्या पिठा आसो, परमुळेक तेलां आसो, परमुळेक वस्त आसो, या स्थणां आसो, या आंबे आसो, या रूख आसो, ताचो मात्र न्ही, मनशा जीव आसो हांगासर व्यापार जावन आसा. ह्युमन सोल्स, देर इज अ बिझनेस ऑफ ह्युमन सोल्स. मनशांच्या जिवाचो तो व्यापार जावन आसा. आनी केदाळ तो व्यापार करता म्हळ्यार जेजूक सांगलें पळय, तूं म्हाका बग्गाशी जाल्यार तुका हांव हें पुरा दितां. थंयसर आमी पोरण्यासोलाचे वासा पळयलें. ह्या मुर्तीक तूं बग्गाशी जाल्यार तुका पुरा बरें बरें जाता, नाजाल्यार तुजो जीव येता. तूं हांगासर आतां पुरा सुरू केलां सकाळांनी वर्कीस वर्शीप म्हणून 24 वरां वर्क करा. मागणें म्हणनातल्या वडना, मिसाक वचनातल्या वडना, आत्म्याचे भलायके पळयनातल्या वडना. तुवें एकच करेचें, तूं खंयच्या शेतांत आसाय, तूं टॉपर जायचें. तूं बिझनेस जाल्यार टॉप बिझनेसमॅन जा, तेंचे तुवें करची सेवा. तूं वकील जाल्यार तूं बरें वकालत कर, केसी पुरा विन्न जाय. डॉक्टर जाल्यार पुरा पिडा गूण कर, तितू तुजी सेवा. तुका दुसरें कांय गरज ना, तुवें खंय गरज ना, हेंच तुवें केल्या पुरो. हो व्यापार चलोवन आसा. हो सगळो व्यापार, तुज्या नांवाचो व्यापार, तुज्या वेव्हाराचो व्यापार, हर एका संगतीचो ह्या संवसारा व्यापार जावन आमकां त्या कुशीन व्हरता. खंयच्या कुशीन व्हरता? आमचो आत्मो, आमचो मोलादीक जीव, आमचो मोलादीक जीव हो क्रिस्त विरोधी आत्मो आमकां त्या कुशीन व्हरता. आमकां केदाळें काम, घरचें काम मुक्त जाल्लें म्हणना, ऑफिसाचें काम मुक्त जाल्लें म्हणना, वाचचें शिकचें मुक्त जाल्लें म्हणना. कितले मार्क्स काडले? 99. ह्या 100 काडल्या परते आनी एक कोर्स कर, तातूंय 100 काडले, तें काम मुक्त जाल्लें म्हणना. मनीस आज मोगाच्यानो आज ओवर बिजी जावन सर्वेस्परा देवाचें जें कितें आत्म्याची भलायकी जाय आसली ती ताणें होगडावन घेतल्या. आनी त्या देखून जेजू स्पश्ट उतरांनी म्हणटा सामार्काच्या 8व्या अध्यायांत 6वें वाक्य म्हणटा, मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो सो म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात? मनशान सगळें जोडून आपलो जीव होगडायलो जाल्यार तो खंयसर होगडायता? आमी पळयता त्या व्यापारिस्त बाबिलोन म्हळ्यार तें बाबिलोन शहर न्ही, बाबिलोन जावन संकेत, व्यापाराचें संकेत, व्यापाराचें केंद्र. ह्या मनशा जीव आज व्यापार सांगाता रावला मोगाच्यानो. व्यापाराक तो तिशीन गुवन आसा, ह्या बिझनेस वर्ल्डाक तिशीन घुसोवन आसा. त्या देखून आज आमी वाचलें वासा म्हणटा,
मोगाच्या इश्टा जिजो आमकां हर एकल्यां की इश्ट म्हणून आपयता मोगाचें न्हू. जिजो म्हणटा तुमी जावन आसा म्हजे इश्ट. मोगाच्या इश्टा तुज्या आत्मीक भलायकी बरी आसल्या बरी, तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगतींनी तुका बरेंपण लागूं. आमी ग्रेस जाय जाय, आमी बरे एज्युकेटेड जायचे, आमी सुबी सुंदर आसा जाय, कूड बरी आसा जाय, आमकां हर एक बरें जायचें, व्हडलीं कारां जाय जाय, पुरा जाय जाय बरें. पूण या आमाल पिवणान म्हणल्यार या कामाच्या वळ्यांत, या स्वभावाच्या वळ्यांत, या कुडीच्या भलायकेच्या वळ्यांत येत आसतना जर तर आत्म्याची भलायकी आमी होगडायली जाल्यार सगळें नाश जावन गेलें मोगाचें. त्या देखून उडास दवरया. सर्वेस्पर देव मकान तुका आज उलोव दिता, मकान तुका उलोव दिता. आत्म्याची भलायकी सांबाळच्या बसत देवा लागीं दिसाक एक वर म्हणी आमी करसूनचें बरें. ताजे सांगाता बसून, ताजे कडेन उलोवन, सक्रामेंता मुखार बसून, ह्या घरांनी आमच्या कुडांनी बसून, आमचे इतल्याक आमी बसून ह्या सांगाता मागणें म्हणून आमी आत्मीक भलायकी सांबाळूंक सर्वेस्पर देव मकान तुका उलोव दिवन आसा. आनी खेदाळा ही आत्मीक भलायकी आमी सांबाळता गे त्याच वेळार हर एका संगतींनी आमकां बरेंपण जाता. त्या खातीर आरिगराचो पीड येसताक देवयल्या वेळार त्या फाकीन देवून देवयल्या वेळार जिजो पयलें म्हणटा बघ तुजी पातकां तुका बगसालीं, आत्मीकपणी तुवें बरें जायचें आनी ताजे उपरांत म्हळें तूं ताका गूण केलें. 18 वर्सां बागल्ल्या स्त्रियेक म्हणालो ताजे तावन चैतन्याचे सकताणे भायर काडटा आनी ताजे उपरांत तिका बरें करता. तुवें पयलीं पुस्तक पळयलें जाल्यार सगळ्यांनी जिजो पयलें आत्मीक भलायके खातीर पयलें तो सांगता. आनी आत्मीक भलायकी मेळ्ळ्या वेळार कुडीची भलायकी, मोतीची भलायकी, आमच्या संवसाराचे हर एक अभिवृद्धी सगळें जावंक पावता. केदाळा सालमांव देवा कडेन संबंध जोडूंक शकलो गे ताका सर्वेस्परा देवान ताका जाणवाय दिली आनी तो ग्रस्तांतलो ग्रस्त जाणवून तो राय जावंक पावलो. दावीद रायक केदाळा देवाचो आत्मो देवून आयलो गे. तो बळिश्ट राय ल्हान भुरगो गोलियताक जिशू मारूंक पावलो आनी उपरांत बळिश्ट राय जावन संवसारार ताजें काळीज देवाच्या काळजा सारकें जावन आसलें. जायते ताणें संपादन केलें आब्रामाचें. आनी कोणीय तुमी प्रवादी काडा, कोणीय तो सांत भक्त काडा, कोणीय तो व्यक्ती पळया, खंयसर आत्मीक बळ आसलें, आत्मीक भलायकी आसलें, हर एक त्या मनशाक मेळ्ळें, हर एका त्या मनशाक जायते वन जालो. तर मोगाचें न्हू आज देवा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय मुखल्या वेळांत सर्वेस्परा देवा आमकां आत्मीक भलायकी दी, आमकां आत्मीक भलायकी सांबाळूंक तुजी कृपा आमकां लाभय सोम्या. दिसाक एक वर म्हणी तुजे सांगाता मागून तुजे सांगाता संबंध दवरूंक आमकां कृपा दी सोम्या. आमकां हर एका रितीन आमची भलायकी आशिर्वाद कर म्हूण सर्वेस्परा देवाक मागया. आमीन. तुमच्या कडतिलें गीत आमी गायन करया. पेज नंबर 7 सक्कर ताळयो पेटोवन भक्तीपणान आमी गीत गावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಸಂಗತ ಮುನಿಯ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಆಲೇಲುಯ
हालेलुया 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 ताळी पेटया ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನೋ ಪಾಪಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನೋ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 alleluia. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सकड़ में स्तुति करिया समय चेका तालियां hallelujah, 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 hallelujah. बरगा दुका समय उगला दुका समय महिमा दुका समय स्तुति दुका समय ची दुका समय hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणता आमकां हर एकल्याक तूं जिवंत मंदिर तूं मंदिर कोणाचें तूं मंदिर त्रिएक देवाचें तर तुजें काळीज आज त्या त्रिएक देवाच्या हजरपणाक वळखून घेवंक इन्कार करता जाल्यार थंयसर अडखळ आसा म्हज्या आनी तुजे पाताक त्या देखून आयच्या दिसा आमचे पाताक
आम्ही सोम्या मुखार वळखून घेऊया. पहिल्यान पहिले समर्पण करूया आमच्या मोतीच्या चिंतनाने केल्ले हर एक पदाक. आमच्या मोतीच्या हर एका चिंतनावरवी जाल्ले पदाक सोम्या मुखार समर्पण करूया. आमचे दोळे, ह्या दोळ्यांच्या दिश्टी वरवी किती सक्कड आम्ही पदकां केल्यात, किती वाईट पळयला ते समर्पण करता सोम्या. म्हज्या जिबेन हांवें उलयल्ले हर एक उतार, त्या उतरा वरवीं हांवें हेरांचो मान काडन, हेरांक नालिसायक वळख कळना, कळीत नातल्यारी म्हज्या जिबे वरवीं फोटीचो शिंकळ आनी ह्या वरवीं हांव परत पदकांत पडल्या सोम्या. म्हज्या कानांत हांवें वायट आयकलां, म्हज्या काळजांत आंतरीक घाय आसात, म्हजे नाबोगसाणेचें काळीज आसा म्हजे थंय आसा फातराचें काळीज. जर तर म्हजें फातराचें काळीज हांव तुका समर्पण दिना तर ह्या काळजांत तुका रावंक खंडीत जावन जागो आसचो ना सोम्या. समर्पण करूया आमी, आमच्या काळजाचेर आमचे हात दवरया आनी सोम्या लागीं सांगया, सोम्या म्हज्या काळीजा जापड आनी ह्या काळजांत तुजें भिडार राबाक शोभा शबलबा बाबा शुक्तरानानी निरारा. ह्या काळजांत सोम्या, ह्या काळजांत अशें हर एक आंतरीक गाई, ह्या काळजांत अशें नाबोगसाणेचो स्पिरीट, ह्या काळजांत अशी पदकाची कथा, ह्या काळजांत अशी कधी दुखी बेजारायची गाई सोम्या समर्पण करता. सोम्या समर्पण करता तुझे हुजीर. सोम्या आवाज आयल्या तुझे मुखार एक पदकी जावन, सोम्या आवाज आयल्या तुझे मुखार एक हर एकल्यानी सांडलो व्यक्ती जावन. सोम्या आज हांव आयल्या वेचीक पुता बरी आनी वेचीक दुवे बरी सोम्या. सोम्या म्हाका आपड, सोम्या म्हाका आपड. आमच्या काळजांत हांव सोम्याक उलो मारया, सोम्या म्हाका आपड, सोम्या म्हाका आपड. शबलबा 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 सोम्या म्हाका आपड. सोम्या हे हात समर्पण करता, त्या हातांनी बरी कामां करी जाय जाल्ल्या कडेन हांवें सबार फावटी वायट कामां केल्यात. ह्या हातांचो फळ हांव खावंक, ह्या केल्ल्या कामाक सारको प्रतिफळ आपणावंक सोकोंक ना, कित्याक हांवें तुज्या कुशे प्रमाणे कामां करूंक ना. सोम्या हे हात परिशुद्ध कर. सोम्या म्हजे पाय तुज्या मेटां संगी काडूंक चलवल्यात सोम्या, आनी ह्या मेटांक तावन सोम्या सबार फावटी तुजे तावन पयस वेची वाट हांवें विंचल्या, आनी ह्या खातीर सोम्या म्हज्या पांयांची मेटां तूं तुजेच सरशीन वडनाड सोम्या, आनी आमकां हर एकल्या तितून आपड. संपूर्ण तरान म्हज्या माथ्याच्या केसांत हांव पांयांच्या आडी पर्यंत सोम्या आतां तुजे पवित्र रगात म्हजेर शिमटाय. संपूर्ण तरान पवित्र रगात म्हज्या कोडेचेर हांगासर असलेल्या प्रति एकल्याचेर शिमटावन आमकां परिशुद्ध कर. एक परिशुद्ध तेंप्ल कर सोम्या, एक जिवंत तेंप्ल कर, परिवर्तीत कर सोम्या. तुझ्या आत्म्याची सगत या कुडीच्या शिराने वाळू दी सोम्या, परिशुद्ध कर सोम्या. आणि ह्या वेळार म्हज्या आणि तुझे मध्ये, म्हज्या आत्म्यामध्ये आणि तुझ्या आत्म्यामध्ये अशी ती अडकळ, पदकाची अडकळ हुमटून वचून एक नवो जीव तुझ्या आत्म्या मार्फत म्हज्या आत्म्याक लाभासो कर म्हण मागता सोम्या. संपूर्ण तरान आज सोम्या मुखार आमकांच आमी समर्पण करया. तुमचे कडतिल्यांत पान संको 23. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. परत म्हणूया, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार चेड़े चंका, हृदय के तार चेड़े चंका, तेरी आराधना मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए. एक ही कामना करूं प्रभु, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना प्रभु, तेरी आराधना करूं. सौम्या समर्पण करता हंगसर असलेल्याची हरी एकल्याची कूड. सौम्या ह्या कुडीत सबार तरांची पिडा, नानांत्य व्यक्तींतय नानांती पिडा आसा. सौम्या तुझे हिलिंग पॉवर आता हरी एकल्याच्या मध्ये वाळी. सौम्या होली हिलिंग पॉवर एत्रम ब्रक्षक्तलमा इत्तररररररर. होली आत्मा ब्लेशरा ब्लेशरा ब्लेशरा. होली आत्मा हीलरा हीलरा हीलरा. हरी एकल्याच्या कुडीत वाळचे ते रागात प्युरिफाय कर. सौम्या आणि त्या मारिफात तुझ्या रक्ताचे बॉळ देऊन हरी एकल्यातही असची पीडा तू गोण कर. सौम्या हरी एकल्याच्या कुडीच्यो शिरो तू आपोड. सौम्या हरी एकल्याच्या कुडीत असचे हरी एक बॉडी पार्ट्स. सौम्या तुझ्या पवित्र रक्तान ब्लेस कर. सौम्या खंयच्या पार्ट्स आणि पीडा आसा सौम्या ती आपोड. सौम्या Let us surrender to the mighty Lord. The Lord is showing a supernatural healing for a person who is in the hospital. The Lord is touching right now the hearts of individuals. An individual is praying for the grace of the Holy Spirit. The Lord is telling, open your heart and I will fill you with the power. I will fill you with the grace. Jesus is telling, my ways are not your ways. Be patient, wait upon me and know me, and I will open to you the rivers of living water, and I will open your eyes, and you will see the mysteries and the miraculous that the Lord has kept for you. As we surrender and come to the Lord, every kind of weakness in the body, every kind of inflammation, every kind of trouble, every kind of worry, every kind of sadness, we bring it to the divine feet of the Lord. Let us surrender our nation. Let us surrender our neighbor. Let us surrender our soul unto the Lord. May the mighty grace of the Lord come upon us, come upon our neighbors,
come upon our nation. The Lord is showing, as we are praying unto Him, as we are growing closer unto Him, the Lord is telling, come unto me and I will give you divine graces. Right now, the Lord is showing He is going to touch the individuals, and many individuals are going to experience a divine change. Lord, we surrender unto you. We come to your feet. Lord, send your mighty power. Right now, we open up our hearts. Help us to align to your divine spirit. Help us to surrender to your spirit. Lord, I come unto you. The Lord is showing, as we surrender our burden unto Him, the Lord is touching our heart. As we surrender our worries and the situations that are beyond our control, the Lord is filling us with His divine peace. As we sing this hymn, let us sing it with our entire heart. Let us sing it with entire mind, understanding each word that we are saying. Let us sing it from the depths of our heart, that God may touch us, that the mercy of God may change everything in us. સકળ ઊભી રવ્યા સંતોષ સમ્યક આરાધન કરનું હે ગીત અમે ગાયન કર્યા. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ,
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Praise you, Jesus, we thank you, we praise you, worship Lord, you, praise you, Lord, God, Jesus, Lord, God, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ह्या वेळार मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमकांचो सोम्याक समर्पण दिवया. आमचो सोमी जेजू जावन आसा. जेजू हर एकल्याचो आमचो मोग करचो सडवणदार तो जावन आसा. तुजे खातीर म्हजे खातीर सर्व शिराप, सर्व कश्ट, आमची शिक्षा ताणें वावयली. कुर्साचेर ताणें वावयली आमकां सुटका दिवच्याक, आमकां सडवण दिवच्याक. जर आजुनी आमचेर बंदडी आसात, आजुनी आमी पिडे शिडेंत वळवळटा आनी ती पिडा शिडा जर तर ती आमचे भितर आसूंक देवाची कुशी न्हय जाल्यार, आमच्याच पातका निमती, या आमच्याच संवसारी जिणे निमती ती जर तर आयल्या जाल्यार, त्या हर एका पिड्या शिडे खातीर तो कश्टाला. ताणें तुजे खातीर ती शिक्षा घेतल्या. कुर्सार तावन तें रगत ह्या वेळार तुजे खातीर वाळटे आसा. तुज्या सर्व गाया खातीर, तुज्या सर्व पिडे शिड्या खातीर तें वाळटे आसा. हात आमचे उबारया आनी तें जेजूचें रगत आमी स्विकार करया. आमच्या कुडीचेर आमी स्विकार करया. कित्याक तुजे कश्ट ताणें वावयल्यात. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. वय ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. आनी आज ती गूण जाल्ली सकत आमचे ती दिसून येतली. वडा थळ्यान आमी स्तुती करीत ह्या वेळार त्या सक्तीची आमी स्वीकार करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रे बाबा 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 रे कथरबा शिलबर धरबा रे देखा बरते बरसदे रे बाबा 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 शंद ब्रदला hala 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 hala. In the mighty name of Jesus, every power of sickness, every power of bondage right now be broken in the name of Jesus. Power of sickness, every power of sickness, every power of pain, loose your hold in the name of Jesus. Every pain in the body, every pain on the shoulders, every pain, every headache, every fear right now be cast out in the name of Jesus Christ. Be cast out in the name of Jesus Christ. Be cast out in the name of Jesus Christ. हांगासर दोगा जाणांक राती न्हिदतना बे आसता. बे त्या बिया निमती मस्त मस्त न्हिदेचे अभाव आसा. ह्या वेळार जेजू तुमकां गुण करता. संपूर्ण रितीन हाचे तुमकां सुटका मेळटे आसा. एकल्याक गोमटेची दूख आनी शिरांची दूख, गोमटेच्या शिरांची दूख ह्या वेळार संपूर्ण गुण जाते आसा. दोगा जाणांक किडनीचे समस्या आसात, स्टोनाचे समस्या आसात. तेदाळ स्टोन जावचे, स्टोन गुण जावचे. ह्या वेळार तुका संपूर्ण सुटका मेळटे आसा. एका स्त्रीक पाया पांदा तोपले बरी जावचे आनी दूख येवचे आसा. ह्या वेळार जेजू तुका आपूण गुण करते आसा. एकल्याक युट्रसाचे समस्या आसात. जेजूची पवित्र सकत ह्या वेळार वळोवन येते आसा. तुका गुण करते आसा. गुण करचे सकत वळोवन येते आसा. तकलीफ फडता तेगा जाणांक सुटका मेळटे आसा. तकलीफ फटाफट घडी 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 तकलीफ फटाफट येवची.
तांच्या पैकी एकल्याक उजव्या सायडीन तकल्या फटाफट येवची ह्या वेळार संपूर्ण तरान जेजू गुण करते असा स्वीकार करया जेरमाया चॅप्टर 17 वर्सेस 14 अशें म्हणटा गुण कर सोम्या म्हाका तूं गुण कर आनी हांव गुण जातलो म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो कित्याक हांव तुजी स्तुती करता हे उतार आमी म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो आनी जातलो हांव बरो जातलो कित्याक हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजी स्तुती करता कित्याक हांव तुजी स्तुती हांव करता तुजी स्तुती करता हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू गुण कर गुण कर सोम्या जेजू हे बाबा बाले गुण कर सोम्या जेजू शिराप खाड सोम्या जेजू शिराप खाड सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू शिरापकार सोम्या जेजू जेजू भावार्थान म्हणया जेजू सोम्या जेजू भावार्थान जेजू सोम्या जेजू एकल्या भयणीक गांठी दूख आसली गांठी दूख ह्या वेळार ती गांठी दूख संपूर्ण रितीन जेजू गुण करते आसा आनी एकल्याक मस्तू बे कितेंगी शिराप आसा म्हणलें बरी भे कितेंगी इशीन तशीन जीव दाळी सल्ल्यार भे ह्या बियेतावन तुका सुटका मेळटे आसा आज जेजू तुका सुटका देते आसा आनीक खाणा आनी तेदळा दूख येवची इशीन दिशीन चलतना खाणा भितर दूख येवची सावंड आयले बरें जावचे ताचे तावन अनेका भयणीक सुटका मेळटे आसा जेजू तुजो गुण करता जेजू तुका गुण करता आनी तुका सुटका दिते आसा एकल्याक मस्त एका भावाक मस्त फिनान्शियल समस्ये निमती मस्त बेजाराय आसा मस्त टेन्शन आसा ह्या वेळार तूं सोम्याक समर्पितना सोमी म्हणटा तुजे मागणे आज हांवें आयकला स्टेज बाय स्टेज हंत हंतांनी तुका सुटका लाभतली म्हण सोमी बसयता ह्या वेळार आमी हात आमचे उबारया आनी सोम्याक अर्गां दिवया जेजू सोम्या जेजू बाबार्थान आमी म्हणया जेजू सोम्या जेजू 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 सोम्या जेजू 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 सोम्या जेजू 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 सोम्या जेजू काही पुरा आमकां दूख आसा पिडा आसा ह्या वेळार आमी आमचे हात बाबार्थान त्या जाग्यार दवरयेत आनी बाबार्थान आमी ह्या वेळार मागया ताची गुण करचे सकत ताची पवित्र आत्म्याचे सकत ह्या वेळार बोळोन वळते आसा ह्या जाग्यार तुका तुजो मोग करचो देव तेंच कांतार आमी गायताना बाबार्थान आमी जेजूचें नांव आमी काडटाना जेजूच्या नांवा वरवीं वर्तें नांवच ना ह्या संवसारांत
सुटका दिवचे नाव दुसरे कितलेंच दिल्ले ना. सर्ग आनी संवसार दिल्ले एकच नाव ते जावन आसा. सर्व सकत सर्व पदवी त्या नावाक मान बागावंक फावो. सर्व अधिकार त्या नावाक दिमी मोडूंक फावो. ह्या वेळार तुमचे हात बावरतान पिडा आसल्या जाग्यार तुमी दवरयेत आनी ह्या वेळार बावरताना आमी मागया हालाबाला हालाबा शिराबाला हालेलुया 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 रेता बाबा 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 हालेलुया वडातळ्यान सुद्धी करूया वडातळ्यान सुद्धी करूया हालेलुया 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 हालेलुया. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका सोमिया जेसू अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका सोमिया जेसू Be healed in the name of Jesus Christ. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा परत आम्ही म्हणूया मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा Be set free and be healed. हालेलुया 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 हालेलुया. Lord, we come unto you. Open the mighty heavens. Send your spirit mightily. Lord, every kind of grieving we surrender unto you. Every kind of worries we surrender unto you. May your mighty power come right now. Jesus, we come unto you with a repentant heart. Open the floodgates of heaven. Right now, send your mighty Holy Spirit. Jesus, send your blood. Wash us and purify us. Every kind of weakness in the body, every kind of weakness in the mind, fear, worry, and every kind of trouble, we surrender to the mighty name and the blood of Jesus. Lord, we pray that the seal of the Spirit may come in our life, that in everything that we are doing, may the mighty power of the Lord may come down. समय दिमी गलिया जीसु मोगळा आराधन तुका जीसु दयाळा जीसु दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ई सोडून धरा ई सोडून धरा आराधन तुका जिसू मोगळा जिसू मोगळा
तुका जिसु दयाळा जिसु दयाळा आराधन तुका कुर्ते सागोरा तुका ये सोडवो दारा आराधन तुका उंड्यारूपर तू लिपोनासाय दैविक तू सोमो वांटून आसाय उंड्यारूपर उड्यारूपार तू लिपोनासाय दैविक तू सोमो वांटूनासाय कुर्पेन तू आमकां नेटोनासाय पोवी सांगात तू सोतीवून आसाय कुर्पेन तू आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगात तू सोतीवून आसाय जिसू मोगळा जिसू मोगळा आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका पुरके सागोरा आराधन तुका ये सोडवो दरा स्वती जिसू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वती जिसू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्याचे सो तू गवळी बरो तुमचे जिणे सो एक तारो सोम्या जिसू तू गोडी बरो तुमचा आमच्या जिणेचो एकच तारो जिसू मोगळा जिसू मोगळा आराधन तुका जिसू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवो दरा आराधन तुका सोडवो दरा आराधन तुका Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya Aradan Jesu. tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. वंदन तुका सुम्यांचे Naman tuka sumya Jesu. Naman tuka
सुम्यांचे नमान तुका सुम्यांचे नमान तुका सुम्यांचे महिमा तुका सुम्यांचे महिमा तुका सुम्यांचे महिमा तुका सुम्यांचे महिमा तुका सुम्यांचे स्तुती तुका सुम्यांचे स्तुती तुका सुम्यांचे स्तुती तुका सुम्यांचे स्तुती तुका सुम्यांचे प्रणिपात तुका सुम्यांचे प्रणिपात तुका सुम्यांचे प्रणिपात तुका सुम्यांचे प्रणिपात तुका सुम्यांचे हालेलुया 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो अद्वेंतचो काळ आम्ही आज प्रारंभ केला एकालेकान कुरपेचो काळ आणि वो काळ सुरवात केल्या या दिसा या संजेच्या वेळा या प्रशांत वेळा या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या त्या जेजू मुखार आमी आसाव मोगाळ भवन आणि बहिणीनो त्या जेजूक आमी आराधन करन आसाव ते जेजूक आमी नामान करन आसाव ते जेजू सांगता वो पवित्र वेळ आमी करचून आसाव मोगाच्या भवनो आणि बहिणीनो जेजूची भोव पवित्र सकत कुरपा या पवित्र थाळार या घडये वाळून आसा आमी हर एकले अनुभव करन आसाव मोगाळ भवन आणि बहिणीनो लुकासो वांचेल अध्याय 10 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार जोमियान आनी 70 जाणांक नेमले आणि आपूण वेसो आसो त्या हळल्यांक दोगा प्रमाणे आपणाच्या फुडें ताणें धाडलें मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आमी एकली जेजून विसून काडलेली जेजून आपयलेली मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो त्या देखून तूं जुवां सोवांचेल अध्याय 15 वाक्य 16 म्हणटा तुम्ही म्हाका विसून काडूंक ना हांवें तुमकां विसून काडल्यात तुम्ही भायर वचून फळ दिवचे खातीर उरच्यात आसलें फळ दिवचे खातीर हांवें तुमकां विसून काडल्यात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आमी हर एकली देवान विसून काडलेली त्या देखून तो सांग पावलो कोलसेकरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 16 तावन म्हणटा तुम्ही देवान विसून काडलेली तुम्ही देवाक मोगाची आमी मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आमी हर एकली देवान विसून काडलेली आमी हर एकली देवान मागलेली आमी हर एकली देवाक मोगाची मोगाळ भवन आणि बहिणीनो आमी हर एकली मोलादीक मोगाचे नो वी नीड टू बी प्राऊड ऑफ आवरसेल्फ वी आर चोजन बाय गॉड वी आर चोजन बाय गॉड फॉर ए पर्टिक्युलर मिशन देवान आमकां एका विशेष मिसावा खातीर विसून काडलेली अभिषेक केलेली मोगाळ भवनो आणि बहिणीनो लुकासो वांचेल अध्याय 10 वाक्य 1 हांवें सांगलें वाक्य 17 जेजून धाडले ते 70 जण मिसांव केले मिसांव करन संतोषान पाटी आयले आणि संतोषान पाटी येवन जेजूच्या पांयां तळा बसले आणि जेजू लागीं तांणी कितें म्हळें सोमिया तुजें नांव काडल्यार देव सार सयत आमकां काल जाता तुजें नांव काडल्यार देव सार सयत आमकां काल जातात मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो एक उडास दोरीचे हांवें करचें तुमी करचें न्ही सोमियाच्या नांवान आमी करचें सोमियान आमचे मुखार करचें आमी सोमियाची आतेरां मात्र म्हणलें हें आमी उडासान दवरचें त्या देखून या सांजेच्या वेळार या पवित्र वेळार त्या सोमियाच्या पांयां तळ आमी आसाव सोमियाक अर्घ होगळाप दिवंक सोमियाची स्तुती करूंक कित्याक फाटल्या दिसांनी सोमी आमचे सांगाता आसलो आमचे मुखांत्र सोमी वावुरला आमचे मुखांत्र सोमियान जायते बरें केलां जायत्यांक आपडलां जायत्यांक आशिर्वादीत केलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार जुआंव आनी पेद्रो त्या दनपरांच्या वेळार देवळांत जावच्या मागण्याक वेतेले तो थोंटो मनीस देवळाच्या बागलार बसून भीक मागतलो पेद्रो आनी जुआंव येताना आपणाक कांय मेळटलें म्हणून तो मागा लागलो पूण पेद्रो आनी जुआंव आनी पेद्रो कितें म्हणटा म्हाकाच पळय आमकांच पळय आनी ताणें दोळे सोन्न पळयले वो काही म्हाका पयशे दिता वो काही म्हाका वस्तू दिता पूण पेद्रोन म्हणली उतरां ती सोबीत मोगाचें न्हू रुपें आनी भांगार तुका दिवंक म्हजे लागीं ना
जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजूचें नांव उलो मारतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असरियां अद्भुतां घडटात. मात्र न्ही मोगाचेनो, जेजूचें नांव का नांव मागतना कोणा खातीर हांव मागतां, कोणाक जेजूच्या पांयां तळ हांव सरेंडर करतां, तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असरियां अद्भुतां घडटात. मोगाचेनो, असरियां अद्भुतां घडटात. हें सत जावन आसा. आनी त्या देखून त्या जेजूक आमी आराधन करूं, त्या जेजूक आमी नामान करूं, त्या जेजूची स्तुती गावूंक आमी हांगासर आयल्या. मोगाचेनो, जेजून ताच्या सिसांक कितें म्हळें? देव सार तुमकां काल जातात, देव सार पडले म्हणून तुमी संतोश पावनाकात. तुमची नांवां सर्गीच्या राजांत बरयल्यांत, त्या देखून संतोष पावा, उल्हास पावा म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भवानी भयणी, जेजूच्या नांवान आज जपां करतात, जेजूच्या नांवान अद्भुतां घडटात, जेजूच्या नांवाची सकत वालता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी आराधन, स्तुती, महिमा, होगळाप सोमयाक आमी दिता आसतना अद्भुतां असरियां आमच्या जिवितांत आमचे मुखार आमकां घडटात. मोगाचेनो, त्या देखून दोनी हात आमी वयर उखारया. मोगाचेनो, त्या जेजूच्या नांवाक आमी स्तुती करया, त्या जेजूच्या नांवाक आमी महिमा दिवया, त्या जेजूच्या नांवान आमी मागया. मोगाचेनो, आमकां कितेंय पिडा शिडा आसा, आमकां कितेंय समस्या आसात, आमकां कितेंय कश्ट आसा जाल्यार ह्या घडी आमी जे कितें हांगासर आसा सोमयाच्या नांवाचेर, सोमयाच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरया. मोगाचेनो, ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तुका पातयेनी आसा, तुका विश्वास आसा जाल्यार हर एक संगती सोमयाक साध्य. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्या सोमयाच्या सक्तेक तुका समर्पण कर. बाबा भयणी, समर्पण कर. त्या सोमयाच्या सक्तेचेर पातयेनी दो, सोमयाच्या नांवाचेर पातयेनी दो. त्या सोमयाच्या नांवाक उलो मार बाबा भयणी, आनी त्या सोमया कडेन माग. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तुकाच त्या सोमयाच्या पांयां तळे ह्या घडये समर्पण कर. तुजी पिडा शिडा, तुजे कश्ट, तुजी दूख, तुजी बेजाराय तुका कोणा खातीर मागोवंक जाय, तांकां हर एकल्याक ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर आनी सोमया कडेन तांचे खातीर मागा. मोगाचेनो, हालेलुया, 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 हालेलुया. टच लॉर्ड जीसस, touch Lord Jesus, touch Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus. May your mighty power flow Jesus. सोमया जेजू या घडये या सक्कड भाव बहिणी तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता. सोमया हांगासर जमलेल्या हर एका भाव बहिणी तुझ्या पांयां तळ समर्पण करता. जे कितें ती मागता सोमया, ताच्या हर एकल्याच्या जिवितांत, ताच्या हर एकल्याच्या कुडींत, ताच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी सोमया तुजी सकत वाळून दी. सोमया तुझ्या नांवाक आमी उलो मारता. सोमया तुझ्या नांवान आजपा अद्भुता असरिया या सक्तेर या सुवातेचेर घडोवन दी. सोमया टच लॉर्ड जीसस, टच लॉर्ड, bless them Lord Jesus. May your mighty power flow Lord Jesus. आपोर सोमया जेजो, आपोर सोमया, आपोर सोमया, आपोर सोमया. तू आमचो आसरो सोमया, तू आमचो भद्रासरो सोमया, तू आमचो रक्षक सोमया, तू आमचो सोडवंदा सोमया. तुजेर आमी पातयेता, तुजेर आमी पातयेता सोमया, तुजेर आमी विश्वास दवरता सोमया. प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Tu muso astro, tu muso ragonda, tu muso mogalish, tu muso the. वही मोगाच्या भवानी बहिणी मुजो आणि तुझो देव हांगासर आसा. Tu तो muso मुजो आस्रो, astro, तो मुजो आणि तुझो आस्रो मोगाचेनो. tu muso ragonda, तो मुजो आणि तुझो राखोनदार, tu muso mogalish, तो आमचो मोगाळ इश्ट मोगाच्या भावा बहिणी. tu muso the. तो मुजो आणि तुझो देव एक मात्र
नीज करो देव काळजांता तुका आराधन करता त्या देवाक आमी आराधन करूया सगळ्या जिवितांत त्या देवाची स्तुती आमी तुझे गावया रूप पळोवंक सोदता त्या देवाक आमकां आमी समर्पण करूया मोगाच्या भावा आनी भयणी तुझी सेवा करता या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना हांगा फात्येनी दवर विश्वास सगळ्या दवर काळजांता तुका आराधन करता माग बाबा भयणी माग जिवितांत बावर्तान त्या जेजूक आराधन कर त्या जेजूची स्तुती कर त्या जेजूक तुका आतां समर्पण कर आनी त्या जेजू कडेन माग बाबा भयणी हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा तो मुजो आनी तुजो गोवळी म्हज्या आनी तुज्या कश्टा वेळा दुखा वेळा मुजो भुजोमदार तो मुजो आनी तुजो देव मोगाच्या बाबा भयणी तू मोसो गोळी तू मोसो भुजोमदार तू मोची गुपिसुआ तू मोसो सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीक तुझी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा जेसू हांगा वसा जेसू हांगा वसा जेसू हांगा वसा हांगा वसा जेसू हांगा वसा जेसू हांगा वसा जेसू हांगा वसा तो मुजो आनी तुजो सोडवणदार तो मुजो आनी तुजो शिकोवणदार आमकां शिकयता दिसपरते आमचे जिविताची गठाई तो जावन आसा आनी तो तुजो आनी म्हजो देव बळवंत देव त्या देवाक आमी आराधन करूया तू मोसो शिकोवणदार तू मोची गठाय तू मोसो सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीक तुझी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा सोम्या हांगा वसा हांगा वसा सोम्या हांगा वसा
한가와사 할렐루야 지수 할렐루야 지수 할렐루야 지수 할렐루야 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 मोगळा जेसू आम्ही तुझे लागी आसाव तुझे समकर आम्ही आसाव सोम्या तुझे पात्योन या घडी हांगासर आसाव सोम्या तू आमचो देव तू आमचो सोडवणदार तू आमचो बळवंत रक्षक तू आमचो शिकोवणदार आमची गटाई तू आमचे सर्वस्व जावन आसा सोम्या तुझेर पाती येता तुझेर विश्वास दवरता सोम्या आणि प्रत्येक जण या घडये हांगासर अशा हर एका भावा भयणीक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या तुझेर पातयेवन विश्वास दवरून भावा भयणी हांगासर आसा सोम्या हरी एक लागी आपोड सोम्या हरी एक तुझ्या कश्टा दुखांनी पाव सोम्या हरी एक लागी बुजोवन दी सोम्या हरी एक लागी शांती समाधान सोम्या हरी एकल्या सांगाता तो राव सोम्या जेजू तुझे लागी आमी मागता सोम्या तुझेर आमी पाती येता तुझेर आमी बरवसता सोम्या तुझेर आमी विश्वास दवरता सोम्या आपोड सोम्या जेजू आमकां लागीं ये सोम्या आमचे सांगाता राव सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो एक घडी आमी सगळा आमच्या दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचेनो सोम्याक आमी म्हळें हांगा हांव आसां सोम्या हांगा हांव आसां जेजू म्हूण आमी सांगलें एक घडी मोगाच्या बाबा भयणी तुका त्या जेजूक समर्पण कर जेजूच्या पांयांतळा तुका समर्पण कर एक घडी तुवें जेजूक म्हळें सोम्या हांव हांगा आसां जेजूय तुका लागीं आसा मोगाच्या बाबा भयणी जेजू तुका आपोडता जेजू तुका गूण करता जेजू तुका धैर्य दिता जेजू तुका बुजयता जेजू तुजी सकत जेजू तुजें सर्वस्व जावन आसा बाबा भयणी जेजूचेर पातयेनी दवर जेजूचेर विश्वास दवर तुकात त्या जेजूच्या पांयांतळा एक घडी समर्पण कर तुजें सुख दूख ताचे लागीं उलय सांग ताका तुजें सुख दूख सांग तुजे कश्ट बेजाराई सांग ताका आमचो देव पातोर न्हय आमचो देव जिवो देव आमचो देव उलयता आमचो देव आयकता आमचो देव पळयता आमचो देव आमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान वळखता मोगाच्या बाबा भयणी तूं मोलादीक तूं ह्या जेजूक ह्या देवाक मोलादीक बाबा भयणी तूं ताचे हातेर ताची पदवी महिमा तुझे मारिपात परजळता बाबा भयणी फातीनी दवर विश्वास दवर सोम्याक लागीं सर सोम्याक समर्पण कर मोगाच्या बाबा भयणी उलय सोम्या लागीं उलय सांग तुजें दूख बेजाराय सांग तुजे कश्ट सांग तुजी पिडा शिडा समर्पण कर बाबा भयणी समर्पण कर तो तुका पळयत आसा तो तुका आपडिता मोगाच्या बाबा भयणी आपडिता पातयेनी दवर सांग ताका उलय उलय ताच्या कडेन तुज्या काळजांतावन उलय सांग तुका वळखून सो देव तुज्या मुखार आसा तुका समजून सो देव तुज्या मुखार आसा तुका गूण करचो देव तुजे मुखार आसा बळवंत सकत आमचो देव फातये ताचेर समर्पण कर उलय ताचेर उलय सांग ताका Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी करचें हें आराधन आमी भेटोवची मिसाची बलिदानां हर एक लायव्ह टेलिकास्ट जाता थोडे फावटी वा ताच्या उपरांत रेकॉर्ड करून टेलिकास्ट जातात आनी मस्त फावटी
म्हजे कडेन म्हणलें आसता, जीं कोण घरा टी व्ही मुखार वा युट्यूबांत पळोवन मागतात घरा बसून, तांणी म्हणलें आसा, फादर मागता आसतना आराधनांत वांटेली जाता आसतना म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां, जायतीं आशिर्वादां वाडल्यांत, जायतीं बेसांवां म्हाका मेळ्ळ्यांत म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू, हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार, जर तर तीं घरा बसून टी व्ही मुखार बसून वा युट्यूबांत आराधन करन पळोवन तांच्या जिवितांत इतलें बरेंपण जालां जाल्यार आमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताक इतलें लागीं येताना, ह्या साक्रामेंता मुखार बसून आमी मागता आसतना हांगा आजापां अद्भुतां घडनात गी मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून आमी हांगासर आयिल्लेलीं कितलीं बागी मोगाचें न्हू. हांवें कदाळें म्हणजे इट्स नॉट ए वेस्ट ऑफ टायम, इज ए टायम ऑफ ब्लेसिंग. आशिर्वादां वालसो वेळ मोगाच्या भावा आनी भयणी. हांवें कदाळें आनी एक म्हणजे, तुजो वेळ सोमयाक दिलो जाल्यार सोमी म्हाका आनी तुका बिलकूल रिणकारी जावन उरना. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो रिणकारी जावन उरना मोगाचें न्हू. हांव कितलें ताका लागीं येता, कितलें ताच्या कडेन मागता, तितलीं कृपा आशिर्वादां ह्या साक्रामेंतांत हांव न्हू आमच्या जिविताक वाळटात मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. त्या देखून हांवें म्हणचें, तुमी हांगासर आयिल्लेलीं, हांगासर बसून आसलेलीं कितलीं बागी मोगाचें न्हू. तुमी बागी. देवाची कृपा, देवाची सकत, देवाची आशिर्वादां लागशिल्ल्यान तुमी अणभोग करतात असली मोगाचें न्हू. कोलकाताची तेरेजा, मादर तेरेजान एक फावटी म्हणली उतरां अशीं आसा. ती म्हणाली, जेजून आमकां जिवीत दिवच्या खातीर आपणाकच जिवीत असो उंडो केलो. दीस आनी रात तो हांगा येवकरिस्तांत आसा. जर तर तुका मोगांत वाडोवंक जाय, परत आनी परत येवकरिस्तांतल्या जेजूक लागीं येया, परत आनी परत आराधनाक येया म्हणटा मादा तेरेजा. त्या देखून तुका ताच्या मोगांत रावोंक जाय, तुका मोगांत वाडोवंक जाय, एक बरो व्यक्ती जावंक जाय, तुजें जिवीत बरें जियोंक जाय, ताका लागीं सर आराधनान वांटेली जा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार लुकासो वांजेल अध्याय 10 वाक्या 40 मार्ता जेजू लागीं कंप्लेन केलें, हांव एकलें मात काम करता, म्हजी भयण तुज्या पांयां तळा बसल्या, तिका येवन म्हाका इल्लें कुमो करून सांग. पूण जेजून वाक्य 41-42 कितें म्हळें, मार्ता मार्ता तूं सबार संगती विशांत कंद हुस्को करनासाय, पूण गरजेचो वांटो मात्र मुरयेन बरो वांटो विसून काडला आनी तिचे लागचें तो काडन कोणी व्हरचें नात. त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी संवसाराच्या राटावळींत मेथेर जावन आसा. आमकां काम आसा, आमकां दिसपरतें जायती राटावळ आसा. पूण हांवें म्हणचें, वो थोडो वेळ सोमयाच्या पांयां तळा येवचें, सोमयाच्या पांयां तळा बसचें, सोमया लागीं उलोवचें, सोमयाक आयकोवचें मोगाचें न्हू. आमच्या जिविताचो बरो वांटो, आमच्या जिविताचो आशिर्वादाचो वांटो. आनी जेजून मुरये मार्ताक म्हणली उतरां, मुरयेन तो बरो वांटो विसून काडला आनी तिचे लागचें तो कोणूच काडन व्हरचें ना मोगाचें न्हू. आज आमी वो बरो वांटो विसून काडन त्या जेजूच्या पांयां तळा मुरी बसलेल्या बरी आमी बसूंक हांगासर आसा मोगाचें न्हू. आमी बसूंक हांगासर आसा कित्याक आमचो नीज देव, खरो देव, जिवंत देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाचें न्हू. जेरमाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, सर्वेस्पर खरो देव, तो जिवंत देव आनी तो सस्नीक राय. त्या देखून ह्या जिवो देव, ह्या जिवा देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देवाक आमी आराधन करूंक आयल्या. त्या देवान आमचें जिवीत हर एका दिसा सोलोवन व्हरचें मोगाचें न्हू. आमी न्ही, आमचें जिवीत आमी सोलोवन व्हरचें न्ही, आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें मोगाचें न्हू. ताणें आमचें जिवीत कितें ह्या संवसारांत 4 दिसांचें
काल आसल्या आज आसांव फाल्यां आसांव घेवन आमकां कोणायकी गोत्तो ना मोगाचें न्हू. पूण आमी जायती खंत करचें, जायतो हुस्को करचें, आमी फाल्या विशयान चिंतचें. रिसेंटली एक भुरगो मिलारी गजीन सरोल्लो 13 वर्सांचो, आनी त्या बापायक हांव मस्त बरी भेट केल्ल्या वेळार त्या बापायन म्हजे लागीं म्हणलें उतरां, फादर म्हजो पूत मरण पावलो. विज्ञान इतलें अभिवृद्धी जालां जाल्यार म्हज्या पुताचो जीव आसूंक सकोना. आनी त्या देखून तो म्हाका म्हणालो, फादर हांवें फाल्यां विशयांत चिंतचें सोडलां, हांवें फाल्यां विशयान चिंतचें सोडलां. आज कितलें बरें करूंक जाता, आज कितलें बरें जियोंक जाता तें हांव करूंक प्रयत्न करतां. आयचो दीस म्हजो, फाल्यांचें हांव चिंतिना, आयचो दीस म्हजो म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचें न्हू, त्या देखून हांवें म्हणचें आमचे जिवितांत एक दीस देवाक अर्गां वगळाप दीन आसतना पाशा जावन नजो मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. कित्याक आमचें जिवीत ताचें, आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें, हांवें आनी तुवें न्ही मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून ताचेर फातीं दवरया, ताचेर विश्वास आमी दवरया मोगाचें न्हू. अनुदिन नन्न कायुवा देवरिगे आमी स्तुती आराधन करूंक फावो मोगाचें न्हू. कित्याक आमचो देव हर एक दीस आमकां राखचो, आमकां सांबाळचो, आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचो देव मोगाचें न्हू. ताका कितलीं अर्गां वगळाप दिल्यार पावना. हर एक घडी मेटांक म्हणल्या बरी म्हजें आनी तुजें जिवीत सोलोवन व्हरता तो मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमच्या काळजांत तावन आमी ताका थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू. तसो उपकार आमी आठोवया. आमी आसांव जाल्यार ह्या घडये ह्या कुडींत स्वास आसा जाल्यार तो ताणें दिल्लें देणें, ताका आमी थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू. ताका आमी अर्गां दिवया. आमचें कुटाम ताणें दिल्लें देणें, आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं बाळां ताणें दिल्लें देणें, म्हजो दादलो म्हजी स्त्री आमकां ताणें दिल्लें देणें, आमकां केल्लें हर एक बरेंपण, आमच्या कुटुंबान केल्लें बरेंपण तें ताणें मोगाचें न्हू. आमचें सगळें जिवीत ताचें देणें, आमचें न्ही मोगाचें न्हू. आमी ना फावो, आमी अस्खत तरी आमचो मोग करता, आमकां बक्षिता, आमकां नितळ करता मोगाच्या भवा आनी भयणी. त्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया आनी ताका स्तुती दिवन आमी गावया. गीत अनुदिन नन्ना कायुवा देवरेगे हें गीत आमी गावया मोगाचें. सगळें आमी उबे रावया, आमच्यो ताळयो पेटोवन आमच्या दोनी हातांनी आमी जाय जाल्यार नाचोवन उडोवन म्हणल्या बरी त्या सुमयाची स्तुती करया, त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. हो दीस म्हजो, ही घडी म्हजी, हांव सोमया मुखार आसां. कोणायक आमी पळोवचें नाका, कोणायक आमी लज करचें नाका, सोमया मुखार आसां. त्या देखून आमी थाळयो पेटोवन आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया, तसो वगळाप करया, ताची स्तुती आमी गावया मोगाचें न्हू. तुमच्या कडल्यान 508 पेज नंबर 8. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ಬಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ. मोगाच्या भावा आनी भयणी दिसपरतें आमकां खावंक जेवंक आमचे दिसपरतो ग्रास दिवचो आमच्या देवान, आमी घेवचो तो स्वास
आमकां दिवचो आमच्या देवान मोगाचें न्हू त्या देखून ताका आमी अर्घां दिवया स्तुती आमी गावया आमच्या दिसपट्या पयना वेळार आमकां राखचो सांबाळचो सकड वायटा विघ्नांतले आमकां निवारचो आमचो सुमी आमच्या मुखार आसा आमचो देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाक स्तुती करया आराधन करया त्या देवाक आमी ओगळाप दिवया मोगाच्या भावा आनी भयणी ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣವು ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ दिसपरते आमी न्हिदल्या वेळार तो जागो रावून आमकां राखता सांबाळता हर एक घडी आमकां सकत दिवन आमचें जिवीत चलोवन व्हरता मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एका घडये ताचो मोग आमकां दाखयता हर एका घडये आमकां आमच्या पातकांतावन मेकळें करता सुडका दिता आमकां बाचाव करता आमचो सुमी आमचो सोडवणदार आमचो रक्षक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमच्या मुखार आसा त्या सुमयाक स्तुती गावया सुमयाक आराधन करया हर गांव ओगळाप ताका आमी दिवया मोगाच्या भावा भयणी ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्तमी बसया मोगाचेनो मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो देव तो जिवंत देव बळवंत देव आमचे सांगता हर एका घडये रावचो मोगाचेनो थोडे बडी आमच्या जिवितांत आमी चिंतनांतलें घडल्या वेळार इल्लेशें सोडून घडल्या वेळार आमी देदस्पो जाता कांगाल जाता आजूच म्हाका एक तरणाटें चली अशें उलयतना म्हजे कडेन म्हणालें फादर म्हाका देवाचेर पातयेनी आसा देवाचेर विश्वास आसा मागता पूण थोडे बडी हांवें मागिल्लें मेळनातल्या वेळार म्हजो भावार्थ दंडळ्ळा फादर हांव भियेल्यां हांव खावूच येयल्यां आनी ताजे करून थोडे बडी एस्ट्रोलॉजी थोडे बडी आनी कोणा फाटल्यान आनी खंय वचून हांव सुलवाल्यां फादर सुकोवन पडल्यां म्हजें सूख हांव वळखता हांवें सूख केल्या पूण थोडे बडी म्हज्या जिवितांत हांव खावूच येयल्यां हांव भियेल्यां आनी ताजे करून म्हज्या जिवितांत तशें घडलां म्हणालें मोगाचेनो आमचो देव हर एक घडये आमच्या बगलेक आसा आमकां सांडिना मोगाचेनो तेका आमकां कदाळे म्हणजे मागता आसतना दोन संगती घडटात एक मागल्या तक्षणा
आमचे कश्ट परिहार जावंक पुरो, आमी मागल्लें आमकां मेळोवंक पुरो. पूण दुसरें आमी मागल्लें तक्षण मेळचें ना. कित्याक देवाक म्हाका खंयच्या घडये कितें गरज आसा तें कळीत आसा बरें. आनी त्या देखून त्या वेळा प्रमाणे त्या मांडावळ्या प्रमाणे देव आमकां खंडीत दिता. त्या देखून थोडो वेळ जावंक पुरो, थोडी गळाई जावंक पुरो, पूण एक उडास दवरया. देव म्हाका कुरपा दिता, देव म्हाका सकत दिता. जावं म्हज्या कश्टांक फूड करूंक, म्हज्या समस्यांक फूड करूंक आनी म्हज्या पिडेक फूड करूंक म्हाका सांगात दिता, म्हाका कुरपा दिता आनी म्हजें ओजें तो हळू करता. मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका कदाळय म्हज्या मोगाची उतरां हर एक घडी हांवें वाचची. त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 10. खंडीत म्हजो जेजू, म्हजो देव म्हजें नांव काडटा, तुमचें हर एकल्याचें नांव कान इंत उतरां हर एका दिसा हर एका घडये तुमकां म्हणटा. मोगाचें न्हू. कितें उतरां ती? भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसां. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका हांव सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भिये नाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसां. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटां. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमचो देव तसो आमकां बिलकूल सांडून घालिना. मोगाच्यान कोणीय तुका सांडूंक पुरो, जल्म दिल्ली आवय तुका सांडूंक पुरो, पूण हांव तुका सांडिचो ना. ही सोमयाची उतरां. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी भियेवचें नाका, आमी खावूं जेवचें नाका, आमी देदेस्पो जावचें नाका. सोमयाचेर आमचे पातयेनी, सोमयाचेर आमचे विश्वास. मोगाचें न्हू. त्या देखून किर्तन 27 वाक्य 1 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारान, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ही उतरां एक बडी म्हज्या सांगाता मुनी हांगी. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारान, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय, तरतरूंक जाय. परतून एवटी, सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, सर्वेस्पर म्हजो उसवाड आनी म्हजें तारान, आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून आमचो देव आमचें सांगता. हांवें कोणाक भियोंक जाय, हांवें कोणाक तरतरूंक जाय. त्या देखून जेजू म्हणटा, भिये नाका बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा, मुखार सर. कोणीय सांडटी जाल्यार हांव तुका सांडिचो ना. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. एक घडी ह्या दोनी हातांनी सोमयाचेर पातयेन दवरून विश्वास दवरून त्या सोमयाक तुका कितें समर्पण करूंक जाय. मोगाच्या भावा भयणी, एक घडी समर्पण कर, समर्पण कर. तुजें बेंबिरांत, तुजी खंत हुस्को, तुजी पिडा शिडा, तुजे समस्ये त्या कोडकारान जेजूक म्हळें, तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तक्षण जेजू म्हणालो, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. मोगाच्या भावा भयणी, जेजू आमकां आयकता, जेजू आमकां पळयता. हर एक घडये ताका एकच चिंताप, म्हाका आनी तुका कशें कितें बरें करचें. पातये पातये मोगाच्या भावा भयणी, भिये नाका, खंयच्याय कश्टांक भिये नाका. भावा भयणी, जेजूचेर पातयेन दवर. ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर. सगळें तुजें कुटाम
सोमियाच्या पांयांतळा समर्पण कर. तुझ्या दादल्याक, तुझ्या स्त्रियेक, तुझ्या भुरग्या बाळांक, तुझ्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक, गांवांत परगांवांत आसलेल्या हर एका भावंडाक सोमियाच्या पांयांतळा समर्पण कर. बाबा बहिणी सोमियाचेर पातयेन दवर, भिये नाका, विश्वास दवर, सोमियाची उतरां उडात दवर. हांव तुजो देव, हांव तुका गटाई दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. जेजू म्हणटा तुका बाबा बहिणी, ते देखून भिये नाका, ताचेर पातयेनी दवर, ताका समर्पण कर. मोगाच्या बाबा आनी बहिणी, त्या जेजूक तुजें जिवीत दी, तुजें जिवीत जेजू सोलोवन व्हरून दी. बाबा बहिणी ताचेर पातयेनी दवर. त्या जेजूक तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मोगाच्या बाबा बहिणी विश्वास दवर, पातयेनी दवर. त्या जेजू कडेन माग बाबा बहिणी, माग. तो जेजू दिता, दिता, भिये नाका, भिये नाका. तो देव तुज्या सांगात आसा, तो तुका गटाई दिता, मजत दिता. मोगाच्या बाबा बहिणी, त्या देखून आमचे दोळे दांबून आमी दोनी हात आमी उदारे दवरया. आमचो भाव हें गीत गायत आसतना ह्या गिताचे हर एक उतार आमचे घन घेवया. मोगाचे न्हू, जेजू तुज्या लागीं उलयता, तुजें नांव कान उलयता म्हणलें बोग. ह्या घडये बोग, त्या जेजूचो मोग तुजे थंय कितलो गी म्हणलें अणभव कर. ह्या घडये मोगाच्या बाबा आनी बहिणी, हे दोनी हात उदारे दोन. हांव आनी तूं किरकोळ निरपोळ तरी सोमी म्हजो आनी तुजो मोग करता म्हणलें पातयेनी दवर. मोगाच्या बाबा बहिणी, आनी त्या पातयेनीन सोमियाक तुका समर्पण कर, सोमियाक तुका समर्पण कर. सोमियाचो मोग नियाळ कर, अणभव कर. मोगाच्या बाबा आनी बहिणी, आनी तुकात त्या सोमियाच्या पांयांतळे ह्या घडये समर्पण कर. बाबा बहिणी, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भिये नाका मोच्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. सोमियाच्या पांयांतळ तूं आसाय बाबा बहिणी, भिये नाका. भिये नाका म्हज्या बाळा, सोमिया कडेन उलय, आसाय तूं सोमियाक सांग तुजे म्हज्या कश्ट. पांयांतळा. सोमी ऐकता, मुखार तुस दवरून म्हजो हात धैर्यान मुखार सर. दिता तुका सोमियाचो हात धर बाबा बहिणी. सांग. मुखार तुस दवरून म्हजो हात दिता Jesus. तुका Praise you, Jesus. You are there with म्हजो us, Lord. सांग. Thank you. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. बें तुका दिसताना, बेन तुका दिसताना, खंत तुका भोगताना, खंत तुका भोगताना, एक सुरो आसन कोणूच नासताना, एक सुरो कोणूच ना. सर्वांनी साडू सगळ्यांनी तुका सांडला. जाताना केदीस सन. जेजू तुका सांडिना, जेजू तुका सांगात दिता. केदीस संसो. जेजू म्हणटा केदींच तुका सांडिना. केदीस पातयेनी दवर बाबा बहिणी, पातयेनी दवर. हांव केदीस सन. विश्वास दवर बाबा बहिणी, भिये नाका. जेजू तुका सांडिना. उलय, सांग ताका तुजे कश्ट, दूख तुजे ताच्या मुखार दवर. तुजी सर्वांनी, तुजे बिझनेस, तुजो दिसपट्टो वावर सोमियाच्या पांयांतळ दवर. सांग ताका, उलय, उलय बाबा बहिणी, सांग. भिये नाका. जेजू तुका ऐकता, जेजू तुका पळयत आसा. पांयांतळा पिडा तुका येता, कितेंय पिडा शिडा तुका आसा, सांग सोमियाक. कश्ट तुका भोगताना, तुजे कश्ट दूख सांग ताका. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना, निरास सावन
Orvoso Santana निराश जाताना, Patye बरोबर सांगताना, nisukon तुझ्या पातळीने सुकताना, Salonitana सलवताना, Kedi Susan सोमियाचेर पातयेनी दवर. जेजू म्हणटा सांडिना, बाळा हांव तुका सांडिना, हांव आसां तुज्या पांयतळा, हांव तुका सांडिना म्हणटा जेजू. मोगाच्या बाबा भयणी, जेजू तुका सांडिना. पातयेनी दवर, विश्वास दवर. नाका मुझ्या बाळा Asai tu mocha payantara Asai tu mocha payantara Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिमी घालया मोगाच्यानो. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक आमकां आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. परत एक घडी सुमया मुखार आमी आसतना थोड्याच घडयेनी ताचे आशिर्वाद आमी जोडटा. तरी आशिर्वाद जोडच्या पयले आमकांत त्या सुमयाच्या सक्तेक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. कितें मागोंक आसा ह्या घडी आमी सुमयाच्या पांयतळा आमची तेसांवां आमची मागणी सगळी समर्पण करया मोगाच्यानो. कोणें तुमच्या लागीं मागोंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. झुजां चलोवन आसात, मनीस जीव होगडावन घेवन आसा एकालेकान. कश्टांची परिस्थिती, झुजाची मोडां, सुमयाची शांती समाधान आख्या संवसारार राज जावचे खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. आमच्या देशाक सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. आमच्या देशाक सुमयाक आमी समर्पण करया. आमच्या मुखेल्यांक सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. आमचो राज्य सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया. आमची मंगळूर दियेसीस, आमची गोवळी बाप, आमचे याजक, धार्मीक भाव भयणी, सर्व लायक मुखेली सगळ्यांक हर एकल्याक सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. मागया. आनी प्रत्येक जण आमचे कुटुंब ह्या कुटुंबाच्या वर्साच्या निमाणे दिसांनी आमी आसा मोगाच्यानो. आमचे सगळे कुटुंब, आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याचो नांवान मोती कुडा आसा घडये ह्या घडये आमचे सगळे कुटुंब सुमयाच्या पांयतळा आमी हाडया मोगाच्यानो. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर, भुरग्या बाळां खातीर, युवा जनां खातीर, खासदारी जोड्यां खातीर, प्रायवंतां, मलगडी, पिडेस्त भावंडां, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्याचो मोती कुडा आसा घडया मोगाच्यानो. आमच्या कुटुंबांत आसलीं प्रायवंतां, मलगडी, पिडेस्त भावंडां, विशेष तरान तांचे खातीर सुमयाची कृपा तांच्या जिवितान वालचे खातीर आमी मागया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हांगासर हजर असल्या हर एकल्याक एकामेकाक सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया. आमचे कश्ट, दूख, आमची पिडाशिडा, आमचे समस्ये हर एक सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. आमचे कश्ट समर्पण करया. आनी प्रत्येक जावन मोगाच्यानो विविध तराच्या बंदपासाक सांपडलेल्या, वायट सक्तेंक वळख जाल्लेल्या, सैतानाच्या बंदपासांक सांपडलेल्या, विविध पिडेशिडेक सांपडून कश्टोच्या त्या भावंडांक सुमयाच्या सुडके खातीर आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. तेकून आमचे दोनी हात पवित्र सक्रामेंता थंय आमी उबान धरया मोगाच्यानो. आमचे दोनी हात उबान धरया. पवित्र आत्म्याचे सकत जी आमी कोणा खातीर मागता, विशेष तरान पिडेस्तां खातीर आतां सकट पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. पवित्र आत्मा तांचे वयर देवून येवं दी. पवित्र आत्म्याचे सकत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया. आनी तो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतलो ताचो मजतदार जावन आमकां दिल्लो तो पवित्र आत्मो आमचेर ह्या घडये अभिशेक करून दी. आमी मागच्या हर एकल्याचेर ह्या घडये वचून दी. हर एकल्याक अभिशेक करून दी. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन कुरपेन एनॉयंट करून दी. आनी त्या मारी पात हिलिंग सकत गुण कशी सकत, सोम्याची गुण कशी सकत पवित्र आत्म्या मारी पात ह्या घडये ह्या पिडेस्त भावंडांच्या कुडींत, तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी, तांच्या कश्टा दुखांत फावोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाच्यानो. विविध तरेच्या बंदपासांक, वायट सक्तेक वळख जाल्ल्या हर एका भावंडा खातीर आमी मागया. आनी विशेष तरेन आमकां कितें पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये सोमयेच्या पांयतळा आमी समर्पण करया आनी मागया मोगाच्यानो. भावार्थान आनी पातयेनीन मागया. पवित्र आत्म्याचे सकत आमच्या कुडींत, आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी ह्या घडये वालच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यानो. मागया मोगाच्यानो. मागया आमी मागया मोगाच्यानो. Pavitra
ये पवित्र आत्म्या ये देवोन ये हांगासर आजाराच्या या हर एका भाव भयणीच्या कुडींत देवोन ये पवित्र आत्म्या आपोड तांकां आपोड touch Holy Spirit heal them may your mighty power they experience now तुझी सकत वाळोन दी पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये हांगासर आजाराच्या हर एका भाव भयणी आपोड touch them anoint them तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सकतेन मार तुझी गुणगती सकत वाळोन दी या घडये आपोड पवित्र आत्म्या touch them heal them bless them Holy Spirit anoint them Holy Spirit आपोड पवित्र आत्म्या ही जी कोण या भावना मागतात कोणा खातीर ताच्या हरी एकल्याच्या कुडींत ताच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोन दी विविध आस्पत्रेनी आसल्या त्या पिडेस्ताच्या शिरांनी तुझी सकत वाळोन दी come Holy Spirit come दाट तुझ्या आत्म्या सोम्या ओ तुझ्या आत्म्या सोम्या ओ तू अभिषेक कर आपोड सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत ओ सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या मरी आपोड सोम्या touch them anoint them may your mighty power flow Jesus तुझ्या नावान उलो माता तुझ्या नावाच्या सकतेन अभिषेक सोम्या कृपे आणि बगारना बघा तुझे नाव तुझे पवित्र नावाक उलो माता तुझ्या पवित्र नावाची सकत या घडी वाळोन दी सोम्या तुझ्या सकतेन अभिषेक सोम्या आपोड सोम्या touch आपोड सोम्या हरी एकल्या गुण सोम्या तुझी सकत वाळोन दी सोम्या touch bless them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus touch Lord Jesus touch Lord Jesus may your mighty power flow Jesus आपोड सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सकतेन माग सोम्या तुझी सकत वाळोन दी सोम्या तुझी सकत वाळोन दी सोम्या अभिषेक heal Lord Jesus आपोड सोम्या गुणगन शांती समाधान संतोष बरी भलायकी बरेपण दी सोम्या वाळई सोम्या तुझी सकत वाळोन सोम्या touch Lord Jesus touch bless Lord Jesus may your mighty power आपोड सोम्या thank you Lord Jesus praise you Jesus adore you Jesus Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank you Lord Jesus. Praise you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Praise you Jesus. हर गंदु का जिसु होगलाब तुका सुमियां जिसु नमान तुका सुमियां जिसु. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमियाचे बेसाव आम्ही मागल्या हरी एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया गीत या देवाडा साक्रामेंतांक Sakramenta Sustang naman करूया पुविला त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आधया Sălgonvecia îscătisvia Bavartace boltevia Să-și bapa Să-și futa Ulasani stutisa Potvi mahima să-sta să-sa Eka starea îsita Tuca dogancia spirita Samasamina varta Amen प्रार्थुया सर पदवेदारा ससनाच्या जिव्या देवा आम्ही तुझी किरकोळ भुरगी तुझे मुखार सर पडल्या आम्हा सुमेश तुझी दायल दिशकन तुझी कृपा आमच्या जिवितान वाळय सदां तुझ्या मोगान जियोंक वाळू कृपा दी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर हर एकल्याचे तुझे विस्तार आशीर्वाद आवत आमच्या कुटुंबात सदांच आमचे संगीत तू राव आणि आमचे कुटुंबा जिवी सदां तू चलोवन वन आशीर्वादीत कर आणि त्या मरीबा जे तुवें मिसांव आमकां दिलाय ते दिसपत आमी जारी करूं वावरूंक आमकां आदार दी जो जियेता आनी राजवोर चलयता
ससनाच्या ससना. आमेन. देव बरें करूं म्हणूंक प्रत्येक जावन हो जागो आमकां दिल्ल्या कार्मेलीत पाद्र्यापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन फादर स्टीफन ह्या चॅपलाचो चॅपलेन जावन आसा. आमकां हो अवकाश तांणी फावो केल्ल्या खातीर आमी आभारी जावन आसा. आनीक आज 3 घंटे भर आमकां मागण्यांत सांगात दिवन आमकां मागणें चलोवन येल्ल्या शालोम पंगडाचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन फादर रुपेश हांगासर आयिल्ले साक्रामेंत एक्सपोज करन आमच्या सांगाता तांणी मागलें. आनीक ब्रदर एम पी नरोन आमच्या सांगाता मागण्या खातीर तांच्या टिमा सांगाता तांणी मागणें चलयलें. आनी हांगासर फादर अनिल तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमी हांगासर हजर आसून आमचे खातीर तुमी मागल्याक थँक्यू फादर. आनीक तुमी सर्वांनी हांगासर हजर नातल्यार हें मागणें कित्याकच उपकार तें नासलें. पूण तुमी हांगासर सोम्याची सकत स्विकार करूंक हांगासर हजर जावन आयिल्ले खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. प्रत्येक जावन आनीक मुखल्या दिसांनी हर एका म्हयन्यांत पयल्या आयतारा दीस हें मागणें आसतलें. परवां जानेवारींत आमी जानेवारी पयल्या आयतारा पुरशांव आसल्यान जानेवारींत आमी हें मागणें दवरूंक जायना. पयल्या आयतारा दीस सांजेर पुरशांव आसतलो. फेब्रुवारी म्हयन्यांत आमी तुमकां तिळसी दिल्या. कोणाक सर्वांक तिळसोंक तुमकां वॉट्सॅप आसा तुमी ती वॉट्सॅप नंबर आमकां दिल्यार आमी तें ग्रुपांत ॲड करता. आनीक तुमकां सर्वांक मॅसेजी मेळचे बरी आमी पळयतले. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಏಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಏಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ येसु देवा वंदने राजा येसु राजा. हालेलुया 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 हालेलुया. O God puta soe अंकुर मोरी आशीर्वादी आमकां भाग्यवान करसाचे करवेन निवारण आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.